सुमलो समेस्तांक नमस्कार देवबरी सांज. जेन्ना आमचो तुमचो संबंध घडटा तेन्ना मानसोबाना 2002 जानेर 16 वर्सां 8 म्हयने निरंतरी पावस जावं वत जावं लोकांची खेट जावं वा लोकांचे उणेपण जावं हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा सांजेच्या ज्युस्त 6:30 वरार कलांगणांत एक रिवा सुरवात केली. कोंकणी कलेक वेदी आणि कोंकणी कलाकारांक प्रोत्साव आणि तेच जावन आसली म्हयन्याळी माची. आणि आज या संतोष भरीत सोबीत सांजेर या म्हयन्याळ्या मांचेची 200वी शिंकडी 200वी आंकडो 200वी म्हयन्याळी मांची या सोबीत उक्त्या आंगणान सादर जाता. आणि या इतिहासीक कार्याक या संतोष भरीत कोंकणीच्या चारित्रीक कार्याक जो मूल्य तुमकां सोमेस्तांक मानसोबान तर्फेन मोगास येवकार मागता. आमी आमकांच होगळीक दिवंक फावो, आमी आमकांच ताळयो पेटोवंक फावो, कित्याक म्हळ्यार कोंकणी सादर कलेन आयचो एक मैला फातोर मानसोबानान 16 वर्सां 8 म्हयन्या आदीं सुरवात दिल्ली ती म्हयन्याळी मांची आज 200व्या पावंड्या पावल्या. आनी मोगाच्यानो अपुर्बायेच्या या म्हयन्याळी मांचेंत मंगळूरा भायर उडपी, कुंदापूर, गोंय, मैसूर, मुंबय, दुबय आनी हेर जाग्यांनी इस्रायलांत सयत हांगासर कलाकारांनी येवन तांची कला प्रदर्शन केल्या. जावं संगीत, जावं नाटक, जावं जानपद या जावं लोकवेद या हरिकथा या अपुर्बायेच्या कोंकणी कलेच्या तेंपलांत सादर जाल्ली आसा. आनी आयच्या ह्या सांजेर आमी सादर करता अपुट मानसोबान संगीत कार्य. 16 वर्सां 8 म्हयन्या आदीं पयल्या फावटी पयल्या म्हयन्याळ्या मांचेंत मानसोबान कार्य सादर जाल्लें. आनी आज 200व्या म्हयन्याळ्या मांचेंत अपुट मानसोबान कार्य सादर जातलें. या संगीताच्या कवींच्या उतरांच्या सोबीत ताळयांच्या या अमृताच्या पक्वानाक तुमकां सोमेस्तांक हांव आपोवण दिता. हे अपुर्बायेचें कार्य सादर करच्याक कवी टायटस नोरोन हाका उलो दिता. कवी टायटस नोरोन्ना. देव बरी सांज दिवं तुमकां सोमेस्तांक. वर्सां 16 गेलीं, ताच्या वयर म्हयने 8 गेले आनी आज 200वी म्हयन्याळी मांची तुमच्या काना मनार पतलोवंक आमी हांगासर बसल्या उबे आसा. एक सोबीत सुरायाची, सुगंधाची आनी सौभाग्याची सांज. वर्सां 16 आनी ताचे वयर म्हयने 8 धाकटी कांय गजाल न्हय. कितली चडणी कितली देवणी जाल्या उपरांतय आमी म्हयन्याळी मांची म्हयन्याक हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा हांगासर 2 घंट्यांची 6:30 तावन 8:30 पर्यंत उबी करता आयल्या. 2002 इसवेच्या जानेराच्या पयल्या आयतारा 16 तारखेर नाझिरुद्दीन शाह बाब हांगा येवन एम्फी थिएटर उक्तें केल्ल्या एकाच म्हयन्या भितर म्हयन्याळी मांचेची सुरवात जाली आनी ती आयच्या दिसा पर्यंत कळमिस्तारान चलत आयली. 1986 इसवेच्या नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर वुडलँड्साच्या आंगणांत पयलें मानसोबाण उबें जालें. आनी 1085 मानसोबाण जाल्या उपरांत आज आनी एक मानसोबाण तुमच्या काना मनार पतलोवंक आमी हांगासर आसा. मानसोबाण म्हळ्यार संगीतांत कोंकणी संगीत संगीताचें स्वरूप सोदच्या खातीर आमी एक सुरवात केली. पाश्चात्य शास्त्रीय आनी कोंकणी लोकसंगीत हाचे ताळ आनी ताळे सांगाता मेळोन मानसोबाण संगीत उपजालें. पयल्यान पयलें ह्या मांडार चाफरा देखता बसतालो. आज एक 25 वर्सां आदीं चाफरा आमकां सोडून गेलो. 7 वर्सां आमच्या सांगात तो आसलो. चाफराची दुसरीच एक दस्तूर आसताली आनी त्या दस्तुरेच्या उज्यांतल्यान मानसोबाण उदेवून येताले. त्या उजवाडाच्या शिंकळेंत आमी येदोळ मुसन वाचून आयल्या. ह्या सोबायाच्या पटलान आज एक सोबीत आपूट शुद्ध मानसोबाण तुमच्या मुखार सुरवात जाता. 32 वर्सां आदीं मानसोबाण सुरवात जाताना त्या वेळार
आमच्या लागीं असलीं वाजंत्रां इलेक्ट्रॉनिक्स वाजंत्रां नातलींच कट्टी ताळ मेळ किनकुळे अशें वाजोवन आमी माणसापण सुरवात केल्लें आसा. आज कवी संगीत आनी गावपी संगता मेळोन हे मुखारून आयला. नामणेचे कवी हातूंत आसात, संगीतकार आसात, वाजंत्री आसात आनी गावपीणाचो मेळ लागून आज अप्रुपाची एक सांज तुमच्या मुखार प्रस्तूत जाता. पयलें पद आसा मांड सबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तुमी आमी नेणाव. हे लिखलां आमार चाफरा कोंकणीचो मान कवी. आनी आतां हें पद तुमच्या मुखार गायतात बाय झिना पिरेरा, बाब प्रकाश डिसोजा, बाय जॉयस ओझेर आनी बाब एरिक ओझेर. आनी आतां सुरू जाता मांड सबाणाचें पयलें पद. मांड सबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तुमी आमी नेणाव. मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तामी नेणा. सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तामी नेणा. मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तामी नेणा. संतोषाचे झरीक म्हणा मांड सोबाण ती मांड सोबाण. संतोषाचे झरीक म्हणा मांड सोबाण ती मांड सोबाण. मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तामी नेणा. संतोषाचे झरीक म्हणा मांड सोबाण ती मांड सोबाण. संतोषाचे झरीक म्हणा मांड सोबाण ती मांड सोबाण. कवितेक नवरो म्हणा वाजप ताला खोकाल म्हणा. 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 तांचे लगीन घडता तेन्ना मांड सोबाणा. तांचे लगीन घडता तेन्ना मांड सोबाणा. तांचे लगीन घडता तेन्ना मांड सोबाणा. तांचे लगीन घडता तेन्ना मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा. मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणू नाका तामी नेणा. संतोषाचे झरीक म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा. संतोषाचे झरीक म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा.
आम्ही मांडार चार बोडा मुखार तुम्ही महाजण 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 आम्ही मांडार चार बोडा आयच्या ह्या सोबीत मांडार आमकां संगीतान सांगात दितात भोव प्रख्यात संगीत कलाकार पयलो आसा अन्नदा प्रसन्न पटनायक ताका मोगान आमी बुट्टो म्हणटा तो पिरलो खेळटा या देव बरें करूं आमच्या कलाकारांक ताळयो म्हळ्यार तांचो जीव भरता वायलिनाचेर आसा भारताक एक मात्र ग्रॅमी अवॉर्ड मेळ्ळो त्या अल्बमांत वायलिन खेळलो एक संगीत निर्देशक संगीत संयोजक वायलिन खेळगडी बाब मनोज जॉर्ज गिटाराचेर एक आंतरराष्ट्रीय प्रख्यातीचो एक खेळगाडी म्हाका ताचेर व्हड अभिमान कित्याक हांव तसो माव वायलिन मेस्त्रो डॉक्टर एल सुबू हाच्या सांगाता फ्युजन संगीतकार देश विदेशांत भोंवता ऑलविन फर्नांडीस आमचोच ताच्या बगलेन ईशान येवना ताच्या बगलेन मागीर बसतलो रिदम गिटार 2 पदां खेळटा म्हजो नातू ईशान फर्नांडीस आनी कीबोर्डाचेर अनेक प्रख्यात संगीत निर्देशक संगीत संयोजक कितलेशा फिल्मांक आनी अल्बमांक आनी संगीत दिला होन्ना वर्सो मुळान आतां बेंगलोर वस्ती बाब कॅशिन डायस किट्टू म्हज्या फाटल्यान म्हज्या उजव्याक एक बरो खेळगाडी वय संगीत खेळगाडी ताच्या सांगाता समाज सेवेंत व्हाईट हाऊस ह्या पंगडाचो मुखेली बाब जेरोम कोयलो बेस खेळटा माणसपणाक ड्रम्स वापरता ते उणे सारं पुरो थोडी ड्रम्स वय पण वापरची रीत आसा ड्रम्स कोणी खेळटा पूण हो मनीस तितलो सर संगती वट्टुगा माणसपणाक जगतें संगीत आनी ताळ सांबाळटा ताळ असो उस्ताद बाब सचिन सिक्वेरा केदाळे आमकां तबलाचेर दामण्णा बसता आज दामण्णा मुखार बसून आयकता आज ह्या मांडार तबला खेळूंक एक बरो खेळगाडी उत्तम खेळगाडी बाब दीपक राज उल्लार तबला खेळटा आमच्या फाटल्यान सूत्रधार बसला बाब टायटस नोरुना ताका 1-2 ताळयो गायनान म्हाका सांगात दितात म्हजे बगलेन म्हजी जिने सांगातीन गेले त्या 40 आनी 4 वर्सांनी तिणें म्हाका सांगात दिला म्हज्या जिणेंत आनी लगभग 50 वर्सां म्हज्या संगीतान तिणें सांगात दिला बाय जॉयस हांवें बाय म्हणत गे जॉयस ओसेरियो हे म्हजी धूव आसली आमच्या सांगाता ती मागीर डाक्टर जावन परगांवा गेली तो एक जागो खाली आसलो ती ह्या बायेन भरती केल्या बाय झीना एक बरें उत्तम गावपीण आनी सादर करच्या हुशार सादो भुरगो पाप भुरगो
उलोवंक कळना नाका पण गायनाक तोंडूक ते गेल्यार कोणी ताच्या मोगार पडटा काजार जावना आमचो मोहम्मद रफी म्हणटा म्हाका आमी बाब प्रकाश डिसूजा ताका 2 ताळयो ह्या शिवाय उडी उडी क्यातिसो कोंकणीन दाखलो आसलो बाब प्रज्योत डेस्सा सांगाता कोंकणीचे पुरास्कार आपणायलो स्वार्थी गल्फ वॉयसांत प्रथम स्थान सोद 4 प्रथम स्थान राय कोगुळ आणि ग्लोबल अवॉर्ड्सांत श्रेष्ठ गावपी रॉबिन सिक्वेरा हो मुखलो गावपी कोंकणीचो न्ही पण ताणें गायन केल्यार कोंकणी मनीस लजेर पडटा सोबिताळो बरो व्यक्ती म्हजो इश्ट आमीग एडॉल्फ जयतिलक नांव आयकताना श्रीलंकन म्हण आयकता न्ही ना तूं हांगासोच आतां हिंदी फिल्मांत एक जॅकलीन फेर्नांडीस आमच्या वटीक एक जॅकलीन फेर्नांडीस ही राणी कोगोळ आमची बाय जॅकलीन फेर्नांडीस ताळयो खाऊन जेवून दादोशी ती पोद म्हणटा मागीर हा एक श्रेष्ठ गावपीण सोबिताळो ओला रे आनी ला विडा 2 आल्बम्स काडन गांवान शोज दिवन प्रख्यात जाल्या आमच्या मांडाक एक सोबाय दिता बाय शिल्पा कुटीना हाका भुरगो म्हण सोगे तरणाटो म्हण सोगे म्हण कळा मिश्यो आसात कार्ड आसात पूण भुरगोच तो कितली वर्सांनी जाला 17 रे 18 वर्सां निहाल उदेवण्याचे एक नेकेत्र कोंकणी फिल्मांत कोंकणीक हिंदी कन्नडा फिल्मांत तुळू फिल्मांत गायन करता निहाल टावरो आमच्या हॅरी टावरो सुपूत एक सोबीत नाजूक ताळो एक तरणे भुरगें सोनाल मोंतेरो ताळयो इल्ल्यो पातळ जाल्यो म्हळ्यार ती भुरगीं म्हणून तांचें गायन आयका मागीर सांगा आनीक तरणाटो भुरगो तरणाटोय न्ही 15 वर्सां जेसन लोबो म्हज्यानी 1 फूट लांब एक तरणे बाय PUCंत आसा DL डिसूजा आनी एक सोबिताळो आतां मुखार 2 भुरगीं तांकां इल्लो ताळयो चड जायचे म्हाका खुशी जाता ती म्हजी नात्रां जिया फेर्नांडीस आनी अमन फेर्नांडीस आमी म्हणटा 4 बोर्डां मुखार तुमी महाजणा आम्ही म्हणा 4 बोर्डां मुखार तुमी महाजणा आमी म्हणटा 4 बोर्डां मुखार तुमी महाजणा आम्ही म्हणा 4 बोर्डां मुखार तुमी महाजणा आयची पदां बरयल्या फामाद कविनी अमर चाफरा बाब मेल्विन रॉड्रिगस बाब श्रीधर कामत गोंयचो फ्रेड कुमार कुच्चिकाड उदय बाब बेंब्रे गोंयचो मलगाडो अरुणावी कामत आमची GSB भयण लॉयड रेगो आमचो इश्ट आनी आमीग युसूफ शेख एक मुस्लीम भाव गोंयचो आसतो ना आनी जॉसी पिंटो म्हाका दिसता म्हज्या मुखार लॉयड रेगो बिलकुल आयलो आसतलो हांवें पळोवना या आमच्या कवींक 2 ताळयो आतां तांकां तितलो ताळयो दिल्यार त्या पुरा पदांक ताळे बसयले हांवें म्हजें नांव रिको झेरियो
आम्ही मांडार चार बोडा मुका तुम्ही महाजाणा आम्ही मांडार चार बोडा मुखार तुम्ही महाजणा आम्ही मांडार चार बोडा मुका तुम्ही महाजाणा आम्ही मांडार चार बोडा मुखार तुम्ही महाजणा आमचो मोग गडा त्यांना मांड सोबाणा 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 ती मांड सोबाण मुळ्यार कितें म्हणा नाका तामी नेणा संतोषाचे सरीत म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा संतोषाचे सरीत म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा मांड सोबाण मांड सोबाण 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 हिंचते मांड सोबाणा देव बरें आयच्या ह्या अपुरबायेच्या कार्याक मानाचे सैरे जावन आमच्या मुद्गात आसात गोंय असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर भोवमान्य मायकल लोबो तांकां मानसुबान तर्फेन हांगा जमा आसल्या सर्वां तर्फेन मोगान स्वागत करता आमच्या मोगात संगीत जावन मानसुबान अध्यक्ष लुईबाब पिंतान एक फुलां तुरो दिवन मान करचे उपकार मागता आयचे कार्याचे पोषक आसात फ्रेंड्स ऑफ लॉरी हर एका पदाक लॉरीच्या इश्टांनी पोशाख पोवन घेतला तांकां एक फुलां तुरो दिवन मान करूंक हांव आमच्या अध्यक्ष लागीं विनंती करता पयल्या पदाक मानसोबान हाका पोषक रावल्ले आसात हर एका पदाक एकल्यांनी इतलो आयुवस दिवन पिल्ल्या जोडिल्ले आसा आनी ह्या पयल्या पदाचे पोषक पोदोरन आसात मान्य प्रवीण पत्रावो 10,000 रुपये तांणी दिल्यात तांकां एक फुलां तुरो आनी आमच्या मोगाच्यो 2 ताळयो आमच्या पोषकांक तुमी ताळयो मारतेत रावन बब्डेनीस मोंतेरो ताणें 12,000 रुपये दिवन ह्या पदाचें पिल्यांत पोवन घेतलां मानेस्त लॉय नोरोन्ना तांणी 13,000 रुपये दिवन ह्या पदाचें पोषक पोवन घेतलां मानेस्त एल्विन वेगस तांणी 15,000 रुपये दिवन ह्या पदाचें पोषक पोवन घेतलां मानेस्त वॉल्टर वेगस आनी 35,000 रुपये दिवन ह्या पदाचें पोषक पोवन घेतलां मानेस्त रिची लोबो हांणी 15,000 रुपये दिवन ह्या पयल्या पदाचें पोषक पोवन घेतलां ह्या भायर आमकां हांगासर ओटमापान कुमो करीत आसात कर्नाटका एजन्सीज हाचे मालक भोवमानेस्त रिचर्ड रोड्रिगस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीची 3 नवी वाहनां हांगासर फाटल्यान डिस्प्ले आसात कोणा जर तर पसंत आसात आनी कर्नाटका एजन्सीक संपर्क करूं येतात ती वाहनां आसात TUV 300 KUV 100 NXT आनी XUV 500 आमी बाब रिचर्ड रोड्रिगसचो आभार मानता आनी तांच्या कर्नाटक एजन्सीज तशेंच महिंद्रा एंड महिंद्राक बरें मारता देव बरें करूं अशें तशें म्हणटाना ह्या पयल्या पदाक सादारण पयशे जाले हे लॉरीच्या मोगांनी जाल्यात माणसोबाणाच्या मोगांनी जाल्यात चाफ्रा दे कोस्ताच्या मोगांनी जाल्यात ह्या लॉरीच्या इश्टांनी आयची सांज प्रस्तूत करची आसा ते प्रमुख पोशाख आसात आनी लॉरीचे इश्ट हांगा मुखार बसून आसात तांकांय हांव तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन बरो येवकार मागता लॉर्ड सुपींत आसलो जाल्यार आज आमच्या मदें एणे तेणें धांवन आसतो तो ना म्हणली गजाल आमच्या मुखार ना पूण तासा म्हणली गजाल आमच्या कानांत मनांत आनी आमच्या काळजांत आसा चाफ्रा मांडार बसतालो आनी लोकां लागीं फकाणां मारतालो आनी त्या फकाणांक लोक पिशार पडोवन कुसाळांक धरून हांसतालो तो काल दुसरो आसलो 1980 आनी 1996 1990 पर्यंत ती गजाल दुसरीच आसली आतां फकाणां चलनात
च्या फ्रांत चिंतूंक नासतलें त्या दाळा स्मार्टफोनां येतात म्हणून. आतां आमच्या हातांत स्मार्टफोन आयलीं जाल्यार ताचेर आमी एकच जाग्याचेर 100 पटी नंबी येता आनी संवसाराचीं दुसरीं जनेलां उक्त्या जाता ते वेतात. आनी हर एका जनेलांत दुसऱ्यो गजाली आयक येता पळय येता. अशें जाल्ल्यान आज फकाणांक मान आनी मर्याद कांयच ना जाल्या. खंयचीय फकाणां सांगल्यार ती ताच्या पयलीं वॉट्सॅपांत येवन आसतात आनी ती एक पटी न्ही धाडलेल्या 10 पटी 15 पटी 25 पटी पाटी येवन आसतात. त्या देखून आमी अशें चिंतलें आयच्या दिसा गजाली करया पूण फकाणां सोडया. अशें म्हणटाना गजाली खंयच्यो करच्यो. आमच्या गांवच्यो गजाली केल्यार त्यो चड कांय चलनात. चकडांकी चक्कडी गजाली वता आसतात. देखून हांवें अशें चिंतलें म्हज्या गांवच्यो गजाली 1980 इसव्याच्या की पयले आनी 6 इसव्याच्या की आसपासच्यो गजाली तुमचे कडेन सांगून बसया. त्या तिसऱ्या पदांतल्यान हांव सुरवात करतां. ताच्या पयलें आतांचें पद प्रस्तूत जाता. तें बरयलां चाफ्रा दे कोस्तान. चाफ्रा एक अमर कवी, एक मान कवी आनी तो पदां कशें बरयतलो म्हणल्या विशांत सबार जाणांक खबर ना. एरिक बाबा कडेन एक बेडे बेट्टे लॅम्ब्रेट्टो स्कूटर आसलें. तें काणकोण ताचेर बसून तो हो मंजुराक धांवतालो. चाफ्राच्या बुकार बसतालो आनी चाफ्रा कडेन म्हणटालो आतां एक पद बरय. आनी तशें सांगून बसल्या शिवाय तो बरयनातलो. बसून आखेर जाताना ताच्या उतराच्या तांकीचेर एरिक बाब एक ताळ बसयतालो, एक ताळो बसयतालो. अशें पद तेंच जडटालें, गिरेस्त जातालें आनी जल्मतालें. आनी त्या चाफ्राचें पद गांवच्या खातीर सुडसुडे रेवेचेर एका पुरबाचें पद, सोबीत पद तुमच्या मुखार गांवच्या खातीर मुखार येता. बाब प्रज्योत देसा गांवान कल्याणपूरचो, बेंगळुरांत इजनेर एक भोव बरो गवपी. ताची उडी कवळी सगळ्या संवसारभर कोंकणी लोकांच्या मदें पावल्या. आनी तितलें मात्र न्ही, त्या कवळ्याक लागून ताचो ताळो सक्कड लोकांक पावला. आनी ताका लागून हांवें ताच्या ताळ्याच्या मोगार पडलां. आतां कन्नडा फिल्मा खातीरय तो गायता बेंगळुरांत. इजनेराचें कामय तो करता आनी कोंकणीच्या आनी संगीताच्या दोनाच्या मोगान हांगासरी पावला. तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता सुडसुडे रेवे खातीर प्रज्योत देसा. सुडसुडे रेवेचेर आपता तालिलारा चिंतून बसता मोगा हांव. लांब दीग बोरा लाराक रेव जाय, रेवेक लार जाय. चिंतून लाचार जाला कोण जाय, कोणाक कोण जाय. सुडसुडे रेवेचेर आपता तालिलारा चिंतून बसता मोगा हांव. लांब दीग बोरा लाराक रेव जाय, रेवेक लार जाय. चिंतून लाचार जाला कोणाक कोण जाय, कोणाक कोण जाय. हांव जर जाय तुका, हांव जाय हाका ताका. हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका. हांव जर जाय तुका, हांव जाय हाका ताका. हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका. हांव नाका.
पयशिल्या मोळबाचेर दर्यानु सैल्या दाय मोळबान फाटल्या ताचेर निळशा रंगाची साय मोळबाक दर्यो जाय दर्याक मोळप जाय चिंतून लाचार जाला कोणाक कोण जाय कोणाक कोण जाय पयशिल्या मोळबाचेर दर्यानु सैल्या दाय मोळबान फाटल्या ताचेर निळशा रंगाची साय मोळबाक दर्यो जाय दर्याक मोळप जाय चिंतून लाचार जाला कोणाक कोण जाय कोणाक कोण जाय हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका हांव नाका रेवेलारांचे मेळी मोळबा वयले निळी समजून घेयात तुमी मुजे मोतीच्यो वळी बाळाक माई जाय मायेक बाळ जाय चिंतून लाचार जाला कोणाक कोण जाय कोणाक कोण जाय रेवेलाराचे मेळी मोळबा वयले निळी समजून घेयात तुमी मुजे मोतीच्यो वळी बाळाक माई जाय मायेक बाळ जाय चिंतून लाचार जाला कोणाक कोण जाय कोणाक कोण जाय हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका सुटसुटचे रेवेचेर ह्या पदाचे पोशाखपण घेतले आसात मानेस्त प्रवीण पत्रावो 30,000 रुपयान तांणी हांचे पोशाखपण घेतले आसा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. रेव सुटसुडी आसता सुटसुड्या रेवेचेर एक लार येवन आपटतना प्रज्योत म्हळें आपटतना लार म्हणटना पयशिल्ले लार येवन काळजाक हांगा लागल्या तितलो सोबीत जालें इतलो सोबीत ताळो प्रज्योताक तुमी दिल्ल्या ताळयो भोवूंचायक पावल्यो अशें हांव चिंता. आजीक 32-35-40 वर्सां आदीं माणसोपण सुरवात जावच्या वेळार एक दुसरीच परिगत आसली. म्हजो गांव हांगा सावन चडवणे 40 आनी 5 मैलां पयस आसा आनी त्या गांवांत आमच्या गांवांत 3 गुड्या आसले. ते 3 गुड्या आतांय आसात. एक आख्खेला गुडो एक नेत्तोडीचो गुडो आनी मदें एक आमच्या इगर्जेच्या लागीं एक गुडो आसा. 6 वर्सांच्या पयलें त्या गुड्याच्या मुळांतल्यान एक रस्तो पशार जातालो आनी तो रस्तो पशार जातना हप्त्याच्या दिसांनी तांतल्या तांतू शुक्रारा दिसा बिद्राच्या पेड्डेक गेल्लीं बायल मनशां तांतल्याय तांतू गुरवार बायल मनशां चलोवन वेतीत जाल्यार
त्या रस्त्याचेर वेताना एक बेरमारो असो पाशार जातालो खंय. आनी तो पाशार जाताना मोदें काक्केला गुड्यात हांव इगर्जेच्या मदल्या गुड्याचेर पांय दवरन थंय तावन आनी एक पांय नेत्तोडीच्या गुड्यार दवरून वेतालो. आनी अशें केदाळागी दनपारांचें पाशार जाताना त्या बेरमारोकसाच्या पांयाच्या पंदल्यान पाशार जाल्लीं बायल मनशां रगत करून मरतालीं अशी एक खबर त्या गांवांत आसताली. त्या देखून आल्वारीस पाद्र्याबान मदल्या गुड्याचेर एक कुरीस पुरलो आनी तो कुर्सा गुडो म्हणून नांव दिलें. आनी तो कुर्सा गुड्याचेर कुरीस पुरतल्या उपरांत बेरमारोकसाक पांय दवरूंक एक जागो ना जालो. अशें आमच्या गांवांत एका गुड्यात हांव आनी एका गुड्याक मदलो गुडो कुर्सा गुडो जाल्ल्यान आमची बायल मनशां ताच्या उपरांत रगत करून खंय मेली नात अशी एक गजाल आमी त्या वेळार आयकली. ती काणी हांव मागीर मुखारून व्हरतां. ताच्या पयलें आतांचें पद मुखारून वेता तें आसा आमोर पिक्या मोगा खिणान काळीज म्हजें फुल्लां. कवी आसा बाब युसूफ शेख, गोंय आकाशवाणी. तो गोंयचो आकाशवाणी मंगळुरांत कोंकणी विभागाचो मुखेली आसलो. माणसपणाचो एक लागशिल्लो अमीग आसलो आनी त्या उपरांत गोंयचो निर्देशक जालो कोंकणी विभागाचो. आकाशवाणींत आसतना ताणें माणसपणा खातीर आपलीं पदां बरयलीं. आमचो भोव लागशिल्लो मोगाचो मनीस तो. काळजांनी गिरेस्त युसूफ शेखान बरयल्ल्या कांय थोड्या पदांक एरेक बाबान ताळो बसयला आनी तीं पदां आमच्या मुखार पदां जावन रुता जाल्यात. आतां तो आमच्या मदें ना. फाटल्या वर्सांनी युसूफ शेख बाब देवादीन जालो. ताचें हें पद गावच्या खातीर आमच्या मदें आसा रॉबिन सिक्वेरा. रॉबिन सिक्वेरा सोद चारांत रायकोगळ, गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर असो विजेत. पाश्चात्य तशें देशी शैलीचेर सोबीत शैलीन आपलें गायन करता. एक उत्तम नटी वय. आनी आतां हांव प्रस्तूत करतां बाब रॉबिन सिक्वेरा पद घेवन अमोर पिक्या युसूफ शेख हाचें. हो 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 ला 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 ला. अमोर पिक्या मोगा किना जीवित मुझे बल्ला. अमोर पिक्या मोगा किना जीवित मुझे बल्ला. मुमुरुक्यांनी हसले त्यांना काळीज कुशेन फुल्ला. हो 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 मुमुरुक्यांनी हसले त्यांना काळीज कुशेन फुल्ला. अमोर पिक्या मोगा किना जीवित मुझे बल्ला. गुल्यानी रमली जीन दादोस काय वावता लाट. हो 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 हो. गुल्यानी रमली जीन दादोस काय वावता लाट. उट्टी मोठी रंग्याळी स्वप्न देखता झुती वाट. गुल्यानी रमली जीन दादोस काय वावता लाट. उट्टी मोठी रंग्याळी स्वप्न देखता झुती वाट. काल ओडा कडन तुंगो
मोडून सल्ला ओहो कालवडा कडन तुंगो कमर मोडून सल्ला मुमुरुक्यानी हसले त्यांना काळीस कुशन फुल्ला हो 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 मुमुरुक्यानी हसले त्यांना काळीस कुशन फुल्ला आमोर पिक्या मोगा की ना जीवित मुझे बल्ला आ, आ, दरिया देगेर मोगान तुवे रेव मुझेर माली दरिया देगेर मोगान तुवे रेव मुझेर माली 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 दरिया देगेर मोगान तुवे रेव मुझेर माली गोपान दुकान धरले त्यांना साडी तुझी चुल्ली दर्या देगेर मोगान तुवे रेव मुझेर माली गोपान दुकान धरले त्यांना साडी तुझी चुल्ली तुझे बेटेन फुटली पाकान हो 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 तुझे बेटेन फुटली पाका सर्गा तू गबुरला तुझे बेटेन फुटली पाका सर्गा तू गबुरला मुमुरुक्यानी हसले त्यांना काळीस कुशन फुल्ला हो 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 मुमुरुक्यानी हसले त्यांना काळीस कुशन फुल्ला अमर पिक्या मोगा की ना जीवित मुझे बल्ला आ, आ, हो मुमुरुक्यानी हसले त्यांना काळीस कुशन फुल्ला काळीस कुशन फुल्ला काळीस कुशन फुल्ला देवरे करो अमोर पिक्या या पदाचे पोषक कोण घेतला रुपये 25,000 देऊन मानेस रॉनी मोंतेरो कॅनडा हाजे तर्फेन अमोरान हो फुलांतुरो स्वीकार करचो आणि रॉनीक कॅनडा कोरियर करून धाडचो देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं रॉबिन सिक्वेरा आमच्या गुड्यार कुरिसपूर उरले तक्षणा गुडो कुर्सासो जालो आनी त्या उपरांत आमकां त्या गुड्याच्या देगेन येताना भें उणें जालें अशें तुमी कांय चिंतचें नाका कुर्साच्या गुड्याचेर चडून 1,000 एकराची सुवात आसा आनी सगळोय गुडो कुरिसेक सोडल्यार उरलो सरकार असो वर्साक एक फावटी मार्च एप्रील मेयांत ह्या 3 म्हयन्यांक वाल्लीकार आसता सगळो गुडो वयसून घेतालो बियो काडच्या खातीर आनी त्या उपरांत 100 जाणांक 1 एकरो 2 एकरो 3 एकरो अशें धाकटो करून तो त्या गांवच्या मनशांक लिजाक दितालो 3 म्हयन्यांक आनी त्या 3 म्हयन्यान बियो काडन बियो विकून त्या गांवचे मनीस इल्ले गिरेस्त जाताले त्या 100 जाणां पैकी एकलो म्हजो आन ताणें 1-2 एकरो जागो काण गेलो आनी 1-2-3 वर्सां आमी बियो काडूंक येताल्या एका दिसा दनपार हांव इस्काला दोनपाटी येताना माय म्हणाली आन बियो काडूंक कुर्सागुड्याक गेला बियो युसूंक जाय जे त्या देखून तुका आतां जेवल्ले तक्षणा आपयला म्हणाली हांव इल्लें जेवलो आनी आमच्या घरांतल्यान कुर्सागुड्याक येजे जाल्यार 2 किलोमिटर जाता मदें एकच एक घर ना तो दनपाराचो वेळ बेरमारो कसाची खाणी आयकून वट जाल्ले मनीस आमी अशें हांवें म्हजी बेंतीण म्हज्या बानयानाच्या भायर घालन आमोरी म्हणून कुर्सागुड्याच्या कुशीन मेटां काडलीं दनपार असो वेळ जाल्ल्यान आनी वचून मार्गार धुळी समारोह आमच्या गांवाक जाला
बासाकारां जावन वतलीं आनी त्या धुळेच्या मार्गांतल्यान दिसाक कोणी पाशारी जायनातले. मार्ग करता हांवें आना कडल्यान उलो केलें. उलो करतना म्हाका आनान जाप दिल्ली वो म्हणून आयकलें आनी आतां आन वयर आसा न्हय अशें म्हणून हांवें कुर्साच्या गुड्याक कुशीन मॅटां काडूंक सुरू केली. काणी मुखारसून व्हरता. ताच्या पयलें लॉयड रगाचे तोय ताकोड्याचोच कवी एक पद आसा आज हांव वेता. ल्हान प्रायर माणसो वर्साचो कवी म्हणून ताणें नांव केलां. पदां बरयता, पदां रचता, माणसपणा खातीर बरयलीं 6 पदां ताची फामाद जाल्यांत. ताणें ताच्योच कोंकणी आल्बम काडल्यात आनी सगळी ताचीं पदां भोव फामाद जाल्यांत. तातलें संगीत, तांतले ताळे आनी तांतलो आवाज वो सडावत सगळ्याय कोंकणी लोकांच्या मनांत पावला. हें पद आतां गावंक एक धाकटुलें भुरगें आमच्या मदें आसा. सेंट अलोशियस कॉलेजीच्या 2nd PUCन शिकता. माणसपणाच्या भुरग्यांच्या शिबिरांत तें फुलोवन आयिल्लें बाय आसा आनी बाय शिल्पन जावय नंबर 1 हातूंत गायलेलें पद तें आतां हांगासर गायता. हें एक आमचें फुलोवन येवचें गावपीण बाय DL डिसोजा तुमच्या मुखार आपल्या नाजूक ताळ्यान सोबीत पद प्रस्तूत करतले. तुमचा जाऊयाक घेऊन मेटा देऊन बेता तुमची धूव सावून पाटी हांव येता तुमचा जाऊयाक घेऊन. पिली सुकण्यांची गया हितलान सदा आज कशे मोने जाला जिनी जिनी धोवाच्या नाणा फुलच्या वोटा हांवें हांगा मोग चाकलो भुरग्यापणासर भोगलो ल्हान ल्हान सपनांनी जिणेचो रंग देखलो देणी तुमची घेवन पावलां काडटा हिवशीन जिणी मुटली फुलोवंक नव्या घरा कुशीन. आज हांव येता म्हणून तुमकां सांडून रडा नाका चिंतून बाबा नाका त्रोडून. आज हांव येता म्हणून तुमकां सांडून रडा नाका चिंतून बाबा नाका त्रोडून.
लोले पाळणी मम्मा तुझ्या गाण्यान सोनात दिता ल्हानपणांत धरलेलो हिंदडो डाडा तुझ्या बावळ्यान शिवून दिता तुम्ही म्हाका श्वास दिलो तुम्ही म्हजो उस केलो जीव तुमचो आटोन जिणेचो ग्रास दिलो रण तुमचे घेवन पावलां काडटा हे उशीन जिणी मुकली फुलोवन म्हज्या नोऱ्या कुशीन आसां वेता म्हणून तुमकां सांडून रडा नाका चिंतून भावा नाका त्रोडून मोग तुमचो काळजांत जगयता याद तुमची मनान खंचयता मोग तुमचो काळजांत जगयता याद तुमची मनान खंचयता बेटा देवून वेता तुमची धूव जावन पाटी हांव येता तुमच्या जावयाक घेवन मेटा देवून वेता तुमची धूव जावन पाटी हांव येता तुमच्या जावयाक घेवन DL डिसोजा बारी सोबीत गोबाय तुजो ताळो तुज्या बरींच आज हांव येता ह्या पदाचे पोशक कोण आशिल्ले मनीस दया विक्टर लोबो 17,000 रुपये दिवन तांणी ह्या पदाचें पोशक कोण घेतलां ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा चडावत जावन ह्या शिस्तेक लागून एरीक बाबाच्या लाग घेवंक सकाळान इल्लें भिवचेंच ही मात धाकटी माणकुली लाग घेवन पुटलून दना बाक एक किस दितात बारी बरें लागता पळोवंक एरीक बाब हांव मार्गारतावन आनाक उलो केलें आसात मत तुमी आमी कशें वाडयलें म्हळ्यार त्या गांवांत त्या गुड्यार मेल्लीं चलतात आणि मेल्लीं चलतात मात्र न्ही मेल्लीं पुरा आमच्या मोगाच्या मनशांच्या आवाजांत उलयतात तांचो आवाज करना पळयतात अशें आमी आयकल्लें आसा अशें म्हाका मार्ग करतना नाकुलो करतना हो म्हणटना एका कुशीतान बे जाप दिता आनंच की ह्या आनाच्या आवाजार खंयचे म्हणे मेल्लें अशें चिंतून हांव रावलो परतून उठलें पयलें ये पुता वयर ये म्हणालो हांवें वयर वचूंक सुरू केलें इल्लें वयर चडून जाताना गच्च रोक भरनो तातूंत काजूची बी आनी काजू मुकळटा ह्या कुशीत हांव रावल्यार तिसल्या कुशीन मनीस दिसनात आनी हांवें परतून आनाक उलो केलें आनी आनान जाप दिले तेक्षाना इल्लें देर काडून दिशेन गेलो त्या कुशीन पळयतना आन्ना एकलो काळोच मनीस काल एक बायरास पेंटाक बांदला पानपड खावन येणे आनी येणे पुरा पानपडाची पीक दिवन तें आसा आनी हांवें एकाच दाम बावन व्हड एक खिळांस मान मार्गाक धांवन आयलो म्हाका पक्का जालें आन थंयना हें मेल्ल्यानच म्हाका वानाच्या ताळार आपयलां अशें हांव धांवन आयलो सकयल आनी धांवन येवन म्हजी काळजाची उडी त्या एका मिनटाक 120 जाले आसतले आनी हांव फुल्ल गमेवन रावतना आन वयरतान धांवन असो म्हाका दिसलो काणी मुखारून वता पद आसा मुकलें डराव डराव
चाफ्रा दे कोस्ताचे गायता ती धाकटुली माणकुली जिया आणि अमन 7वी आणि 6व्या क्लासीची UAEच्या आलेनांत शिकतात. रश्मी आणि ऑल्विन फर्नांडिसाची भुरगीं तांच्या आवयन आनी तांच्या मावळ्यान रश्मीन डॉक्टर रश्मी आणि रितून आणि 32 वर्सां आदीं गायलेलें पद आतां हीं गायतात. रश्मी खातीर आनी रितू खातीरच चाफ्रान हें पद बरयल्लें. त्या वेळार भोशा आमचो ऑल्विन फर्नांडीस जल्मला आनी आतां सकाळांनी ताची नात्रां म्हणून ओडलतन गाजयते आसा ही ऑल्विन फर्नांडीसाची भुरगीं तुमच्या मुखार गायतात.
हे सगळें संगीत तुम्ही मिटयो मारून मारून शकता तशें हांव चिंता 32 वर्सांच्या पयलें रश्मीन आनी रितून गायलेलें पद हांवें आयकल्लें म्हाका जियान आनी आमानान आज तुमच्या मुखार प्रस्तूत केल्लें पद ताच्याकी इल्लें चड बरेंच लागलें बाबेरीक बाय जॉयस ऑल्वी रश्मी ईशान अमन आनी जियान सगळ्यांनी सांगता मेळोन एक माणसोबाण तेरुगाटा केल्यार कशें म्हणून म्हाका दिसता डराव डराव ह्या पदाचें प्रायोजकपण घेतलां रुपये 25,000 दिवन मानेस्त लॉय नरोनाने तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आमी आभार मानता कर्नाटका एजन्सी सोमालाक भोवमानेस्त रिचर्ड रॉड्रिगस आनी हांचे महिंद्रा अँड महिंद्राची 3 वाहनां हांगासर प्रदर्शनाक आसात TUV 300+ KUV 100 NXT आनी XUV 500 मुखार येता आनाक कळ्ळें हांव धांवन आयिल्ली रीत पळयता तांचो चरको भियेला त्या देखून हो त्या नमणेर मार्गाक धांवला म्हणून आन आयलो सकयल आनी ताणें म्हजो दावो हात ताच्या उजव्या हातान घट्ट धरलो कालें जालें पुता भियेलोय गे म्हणालो म्हाका उतरां सुटलीं नात आनी म्हाका एक गत्तालें मेल्ल्या आमच्या ताळ्याचेर ह्या मोगाच्या ताळ्याचेर उलयतात पूण तांचे पांय गुवन आसतात तशें हांवें आनाचे पांय पळयले पांय पळयतना ताचे पटरो फाटल्यान आसात ताळू मुखार आसा तशें हें मेल्लें न्हय म्हणून म्हाका सदानंद जाली मागीर म्हाका ताणें हात धरून वयर एक 200 मिटर वयर म्हणसर आपोवन व्हरून गेलो आनी आपोवन व्हरून येतना म्हाका परतून म्हज्या मतींत तें तळमळ्ळें वयर गेल्या उपरांत आन खंय ताचें रूप बदली तागे परतून तेंच काळें आनी पीक दवरलें एक भायरास बांदलेलें मेल्लें खंय परतून दिसता गे अशें हांव बारीक कश्टांनी गेलो सगळो भियोन भियोन म्हज्या ह्या चाड्डेचे बारीक बारीक सुतां आसलीं तीं अशीं म्हज्या बरींच कामतालीं मागीर थंय वचून आनान तिसल्या कुशीन व्हरून एका मनशाक दाखयलो पळयतना एकलो मारासो आना सांगता बिंसूंक हांव वेळ जाला म्हणून कोणी एकल्या माटेर येता लागतना आपयलां आनी बिंस म्हळ्या आनी तो आसा मागीर पक्का जालें म्हाका हांवें ताळो आयकलो आनासो पळयलो ह्या मारांचाक अशें म्हणून इल्ल्या वेळान म्हाका धैर्य जालें मेल्ल्याच्या बियांत बारी जियल्लो मनीस हांव पूण आतां आनच मेला आनी आतां मेल्या उपरांत म्हाका आशा जाता केदाळापणी आन मेल्लें जावं येवं आनी म्हजे कडेन 2 शब्द उलोवं आनी आय वूड हॅव एन्जॉयड दॅट म्हणून म्हाका जाता अंजू मेगेले मोगाचे अंजू अरुणावी कामत ही एरिक बाबा सांगता कर्नाटका बँकान काम करताली एरिक बाबाच्या की व्हड प्रायेची अंजू म्हणलें तिका एक दू आसलें एरिक बाबान म्हणलें तूं आमचे खातीर एक पद बरय आनी तिणें एक सोबीत पद बरयलें अंजू मेगेले मोगाचे अंजू आज तें पद म्हणटना त्या आवयन बरयलें बरी तुमकां बघना कोणी एका मोग करतल्यान त्या अंजू विशयान बरयलें बरें बघता रिम जिम करताचे आयलो हें पदय तिणेंच बरयलें आनी तें पद आयकता आयकतानाय आमकां पावस दिसता मात न्ही जिविताच्या भितर जिवाच्या भितर रिम जिम जाता अंजू तिच्या दुवेचें नांव काणगून आज ती अंजूक सोडून अरुणावी कामात देवादीन जावन गेल्या हें पद गावंक निहाल तावरो हांगासर आसा बीकॉमान शिकता तरनो कलाकार कोंकणी तुळू कन्नडा हिंदी सगळ्याय पदांनी फामाद आनी लोकां बगाल देशांत आनी विदेशांत बऱ्यांत 18 वर्सांच्या प्रायेचेर निहालाक अभिमानी आसात ताळ्यान ताच्या विशेषतांक आसा हाचो बापूय हेरी तावरो मूडबिद्रीचो मांडसोबाणाच्या मांड उत्सवांत आनी मांड उत्सवांत आमच्या सांगात ताणें सांगात दिला आनी मूडबिद्रीचें टीम ताणें तांगून धरलेलें आसा तो एक बरो संगीत प्रेमी ताचें आनी त्या सगळ्या गांवचें संगीत काणगून निहाल संगितांत वाडला निहालाच्या पटलान ताच्या ताळ्याक लागून कंडापटे चेडवां आसात म्हणून हांवें आयकलां आसूं दीत आतां निहालाक हांव तुमच्या मुखार प्रस्तूत करतां तो आतां अंजूच्या मोगार पडोवन एक अंजू खातीर एक पद म्हणटा मेगेले मोगाचे अंजू निहाल तावरो
जीवाची गांठी तू अंजू निगेले मोगाचे अंजू निगेले जीवाची गांठी तू अंजू तू गेले खातीर पद बरयता तू गेले खातीर पद बरयता तू केले प्रीतीचें गीत रचयता अंजू आकाशाचे नक्षत्र तू केले डोळे दिसताची म्हाका निद्रेचे वेळे आकाशाचे नक्षत्र तू केले डोळे दिसताची म्हाका निद्रेचे वेळे चंद्रन हसताना उडगा सुजता चंद्रन हसताना उडगा सुजता तू केलं तोंड एद्राग दिसता तू केलं तोंड एद्राग दिसता मी गेले मोगाचे अंजू अंजू कैलास पर्वत उड्डून येता मोडांचो तेरू तंडून हाडता कैलास पर्वत उड्डून येता मोडांचो तेरू तंडून हाडता हृदय सिंहासना राणी तू मक्का हृदय सिंहासना राणी तू मक्का अर्पण सर्वस्व में गेले तुका अर्पण सर्वस्व में गेले तुका में गेले मोगाचे अंजू अंजू में गेले मोगाचे अंजू में गेले जीवाची गांठी तू अंजू गेले मोगाचे अंजू में गेले जीवाची गांठी तू अंजू तू गेले खातीर पद बरयता
एकात पद बरयता तू केले प्रीतीचे गीत रचयता अंजू 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 या पदाचे पोषक आसले बिंदास कलाकार तांचे तर्फेन बबलॉयड रेगो हाणें फुलांचो स्विकार करचे उपकार मागता आनी 16,000 रुपये दिवन ह्या पदाचे पोषक पण घेतला. जेरुजालेमांत एक रक्ताचो गादो आसा. जुदासान जेजूक विकल्या उपरांत ती सगळीं 30 नाणी त्या गाद्यांत उडोवन ताणें गळपास घेतलो की तसो एक रक्ताचो गादो जेरुजालेमांत आसा. आमच्या गांवांत एक आमासाचो गादो आसा. तिळाची आमास जाता जेनेरांत. त्या वेळार थंय सगळ्या गांवचो लोक येता आनी फाल्गुणीच्या न्हंयत बुडोवन न्हाता. तांचीं पदकां पुरा भोगसून वेतात अशी एक तांची पातयेणी आसा. आमची व्हडली माई आनाची माई ती वयवाट करताली. पेळ्याचीं गोडां भितरावर निघताली आनी तातूंत चडाव जावन लाभ जाला म्हूण चिंतताली आनी नश्ट करून घरा येताली. आमासेच्या गदांत तिणें एक पटी एका आमासेच्या वेळार एक ल्हान आंगड घालूंक चिंतली. आनी ती आंगड कशी म्हळ्यार मार्गाच्या देगेन एक वय आसा, ताच्या मुखार गादो आसा. सगळ्यांनी त्या गाद्याक इल्ले पयशे दिवन तांचे आंगड घालीचे. मांयक आमच्या फाटले 2 खांबे आमच्या वयचे मेळटात म्हणून मुखार 2 खांबे घालून पाट्टी एक तिणें एक ल्हान आंगड घाली. मागीर ताका 2-4 मोडलां घाली. मागीर आमी घरा पांगुरची एक कांबळ आली, उणी जाली म्हणून ती घाली. अशें म्हणून आमी सकाळीं वचून बसल्या आनी व्यार सुरू केलो. व्यार कसो जालो तें मागीर सांगता. ताच्या पयलें हें पद फ्रेड कुमार कुच्चीकाडाचें. तो आतां अमेरिकांत आसा. ताणें बरीं पदां बरयल्यांत. बरो कवी, पयस आसा पूण ताचे कडेन एक उमेद आसा. माणसोबाणांत आनी चाफ्राच्या सांगातांत शिजल्या कवी पैकी तो एकलो. उज्या वेंगेंत हें पद. गांवक येता आमच्या मोगाचो आल्विन फेर्नांडीस. ताच्या बोटांनी एक जादू आसा. तुमी कान दिल्यार तो गिटार खेळटा तेदा ताची सरी उलयता. एक फामाद गिटारिस्ट डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, कविता कृष्णमुर्तीचो न्हवरो, एक वायोलीन उस्ताद. ताचे सांगाता फ्युजन म्युजीक घेवन सगळो संवसार भोंवता. हांगा मात ताका पयशे मेळनात म्हळ्यार. भोवशा ताचेच भोवशा एरीक बाबिल्लें काण येता. पूण नातल्यार एक पटी येताना म्हाका गोत्ताल्ल्या म्हणटाक बारी व्हडले पयशे मेळटात. हांव सांगना ते तुमकां. खुद्द एक बरो संगीत रचणार. दिनी दिनी संगीत आल्बम ताणें रचला. जायती कोंकणी संगीत आल्बमांक ताणें संगीत सजवणी केल्या. सगळ्या संवसाराक आल्विन फेर्नांडीस आनी आमकां मोगाच्या मनशांक बाबू इतलो सोबीत करून गिटार खेळटा. ताचे वयच्यान चड उलयल्यार तें उणें दिसता. देखून उणेंच उलोवचें बरें अशें हांव चिंत्तां. आनी तो एक संगीतकार मात्र न्ही, एक पद गावपी म्हणून 400 जाणांक गोत्तना खबर ना. आतां आमच्या मुखार उज्या वेंगेन प्रस्तूत करता. आतां बाबू इशीन आयला, तसो पूत तिशीन आयला. आतां गिटार तो खेळटा तें इल्लें आयका. ईशान फेर्नांडीस. उज्या वेंगेंत मेळावात सट पडटा. तुजे यादींत मोगा म्हजी रात करता. उज्या वेंगेंत मेळावात सट पडटा. तुजे यादींत मोगा म्हजी रात करता. पुसपुशांनी गाणा गाऊन तू ये गो. उसक्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो. पुसपुशांनी गाणा गाऊन तू ये
गो हुस्क्या तुझ्या पाळणे दोलोंक तूं ये गो तुझ्या वेंगेन मेणावात सड पडटा तुजे यादीन मोगा मुजी रात करता ओढतान म्हज्या फुलांची सरास फुलता सूर्या तामसाण न्यूचे आदीस ती बावता ओढतान म्हज्या फुलांची सरास फुलता सूर्या तामसाण न्यूचे आदीस ती बावता कोयर जावचे आदीस तूं ये गो फातये फुलां सांगात कडूंक तूं ये गो पाकळ्यो कोयर जावचे आदीस तूं ये गो फातये फुलां सांगात कडूंक तूं ये गो तुज्या वेंगेन मेणावात सड पडटा तुजे यादीन मोगा मुजी रात करता तुज्या वेंगेन मेणावात सड पडटा तुजे यादीन मोगा मुजी रात करता सान शिंपून धरते लागीं संद्र मिरयता एकसुरपणान तांचो मोग म्हाका चिडायता सान शिंपून धरते लागीं संद्र मिरयता एकसुरपणान तांचो मोग म्हाका चिडायता धरते लागी शर्ता मारून तूं ये गो दारा रावून संद्रा खेळावंक तूं ये गो धरते लागी शर्ता मारून तूं ये गो दारा रावून संद्रा खेळावंक तूं ये गो तुज्या वेंगेन मेणावात सड पडटा तुजे यादीन मोगा मुजी रात करता तुज्या वेंगेन मेणावात सड पडटा तुजे यादीन मोगा मुजी रात करता फुसफुशांनी गाना गाऊन तू ये गो हुस्क्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो फुसफुशांनी गाना गाऊन तू ये गो हुस्क्या तुझ्या पाळणे धरून तू ये गो ऑलवी बरें लागलें पद
ईशान सर्तीक शिकपा खातीर फुल्ल स्कॉलरशीप काडून कॅनडाच्या ब्रिटीश कोलंबिया युनिव्हर्सिटीक शिकूंक वता. ताचें सगळें बरें जावं अशें हांव आशेतां. उज्या वेंगेंत ह्या पदाचे पोशाख पण घेतलो आसा मानेस्त नवीन लोबो 26,000 रुपये दिवन ह्या पदाचें पिल्यात पदान जोडलां. ताच्या तर्फेन ताच्या दुवेन नवीशान हो मान स्विकार करूंक हांव उलो दितां. आमी सकाळीं 8 वरार हांवें आनी व्हडली मायन आमचें बिझनस सुरू केलें एका दिसाच्या शॉपांत. आमचें इल्लेशें शॉप आंगड पयस आसलें देखून चड जण कांय आयले नात. आनी व्हडली मायन आमच्या 3 आयटम मात केल्ले. एक पिरींत केल्ल्यो व्हडल्यो इडल्यो आनी ताका इल्ली चटणी, बलगाराची सज्जिगे आनी सोजी व्हडल्या तोंदरांत केल्या. सगळ्या दिसाक आमकां 9 जण आयले गिरायक आनी त्या 9 जाणांक आयल्या पैकी एकलो म्हातारोय आसलो. ताचे पयशे व्हडले मायन काडूनात. भोवशा व्हडले मायचो पयलें सगळें बॉयफ्रेंड घे काले म्हाका खबर ना. मागीर ताचे उपरांतले 8 जाणांचे पयशे आमी इल्ले इल्ले काण गेले. एक बिडी बांदतलें चेडूं आयलें दनपारां 3 वरां अशें. आनी आमच्या व्हडले मायन त्या तोंदरांतली सोजी व्हडल्या लिटरान काण पळा करून वतना हे बेक म्हणून तें चल्लें. ताका ती सोमा लागून वतली रीत. व्हडली माई म्हणाली खंय गेले रे तें. हांवें म्हळें तुवें सोजी पळा करून वतना पळोवन तें चल्लें माई म्हळें हांवें. मागीर ती वतली सोजी हांव पियेलो. सांजेर 9:30 वरांसान आमी वयवाट केलो आनी त्या उपरांत आनी रावन फायदो ना म्हणून आमी गुंपालांतल्या मावशेकार गेल्या. त्या रातीन थंय रावल्या. सोजी आमी थंय उमतिली. बलगार आनी इडल्यो तांगेर सुमार 500 पेट्या आहल्या. त्या पेट्यांक गेले आनी मागीर कितले पयशे जाल्यात म्हणून लॅक करतना 13 रुपये 25 पैसे जाल्यात. खर्च कितलो जाला म्हणून पळयतना 13 रुपये खर्च जाला. व्हडली मागीर कशी 25 पैसे म्हणून लाभ जाल्यात म्हणून. त्या दाडा दुसऱ्या दिसा हांव इस्काला घेतना हांव सवयेंत आहलो. चकडांनी म्हाका आपोवंक सुरू केलें. ते आयल्यात आमास्याच्या गाद्याक दनपारां जेवणाच्या वेळार. आनी सोजी विकतो लायलो अशें सुरू केलें. आसो म्हाका आतांच्या बिझनसाचें झंझट पळयतना व्हडली माय आसली जाल्यार हंपान घाट्याक धाकटे काय आंगड घालून सोजीत तिकता आहलो. मोकलें पॉज जाता हांव येता. कवी मेल्विन रोद्रिगासान बरयलां. मेल्विन रोद्रिग कोंकणीचो एक बरो कवी. माणसपणाक सबारशा ताच्या पदांक कवितेंक ताळो बसयला. कविता ट्रस्ट तो चलयता. कोंकणीचें कविताचें शेत ग्रेस्त केल्ल्या पैकी मेल्विन रोद्रिग पयल्या पंक्तीर आसा. एडॉल्फ जाय तिराक आमच्या मुखार गायता. ताची मायभास कोंकणी न्हय पूण बरी कोंकणी उलयता आनी बरें करून तो गायता. हांव येता अरण्यांतलें सुकणें जाता. हें पयलें पद गायिल्लें आसा लेस्ली डिकुन्ना हाणें. आतां लेस्ली आमचे मदें ना. एडॉल्फ कोंकणी मायभास न्हय तरी कोंकणींत ताणें गायन करची रीत फामाद गावप्यां पैकी तो एकलो म्हणून वाडला. ही इज ए पॅशनेट सिंगर म्हणटात न्ही तसो तो. लविटा लोबो सांगता शेतां मेरेन आल्बम ताणें काडला आनी तो आल्बमूय भोव फामाद जाला. एडॉल्फ ताच्या 2 कारणां खातीर म्हजो इश्ट आसा. एक तो बरें करून गायता ताच्या की चड बऱ्या काळजो असो म्हजो इश्ट आसा. एडॉल्फ जय तिलक तुमच्या मुखार. तुवें दिल्लें म्हाका उतर
उबोन गेले आता वाऱ्या गोवाय दिल्ली काची पाडशीर काल्या रडून फुलां तिची करपाल्या तुवें दिल्ली म्हाका उतर उबोन गेले आता वाऱ्या गोवाय दिल्ली काची पाडशीर काल्या रडून फुलां तिची करपाल्या तुवें दिल्ली म्हाका उतर हांव येता अरण्यांतले सुकणें जाता तुज्या हितलान सदां गायता तितल्यार संतोष पावता तितल्यार संतोष पावता हांव येता अरण्यांतले सुकणें जाता तुज्या हितलान सदां गायता तितल्यार संतोष पावता तितल्यार संतोष पावता हांव येता दर्या वेळेर बांदले रावळेर उलपून गेले जाळते सारे उजो पालवून दर्या तेंबो सकलो ना जिवी नंदन करूंक पावलो ना दर्या वेळेर बांदले रावळेर उलपून गेले जाळते सारे उजो पालवून दर्या तेंबो सकलो ना जिवी नंदन करूंक पावलो ना दर्या वेळेर बांदले रावळेर हांव येता रेवे वयलो इजनेर जाता एकठांवन शिंपियो रावळेर बांदता तितल्यार संतोष पावता तितल्यार संतोष पावता हांव येता रेवे वयलो इजनेर जाता एकठांवन शिंपियो रावळेर बांदता तितल्यार संतोष पावता तितल्यार संतोष पावता हांव येता हांव येता हांव येता हांव येता ह्या पदाचो पोशाख आसलो मानेस्त ऑल्विन फेर्नांडीस ताणें 20,000 रुपया दिवन ह्या पदाचें पोशाख पळोवन घेतला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं 8 पदां जालीं आतां मुखलो थोडो वेळ आसा एक ल्हान वेदी कार्य आसतलें हांव अरुण राज रोड्रिगसाक वेदी सोडून दितां आनी हें मुखलें कार्य जाता तितल्या उण्या वेळान करून मुग्धेची अशी विनंती करता देव बरें करूं देव बरें करूं कवी टायटस मानसपणान जायतीं स्वप्नां स्वप्नेल्लीं आसात तांच्या पैकी एक आशिल्लें हें सोबीत कोंकणीचें तेंप कलांगण आनी हें कलांगण उबारले उपरांत हांगासर कोंकणी कलेक वेदी दिवच्याक कोंकणी कलाकारांक प्रोत्साहन दिवच्याक हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतार आमी म्हयन्याळी मांची सुरवातली
भोव कश्टांचें मिसांव हें कश्ट नश्ट त्रास म्हणले की नासतना कोंकणीचें एक मिसांव अशें देखून आमी मोयनाळी सुरवात केली हर एका मोयनाळी मांचे फाटल्यान कलाकारांक तांच्या कलेक आमी मर्याद दिवंक आसा तांची देणगी दिवंक आसा आवाज वीज दिवे आनी हेर खर्च बैथोन आयिल्ल्यांक पयना खर्च अशें तशें म्हणून 50,000 जावन 70,000 एका म्हयन्याळ्या माणचे फाटल्यान खर्च आसा सुरवेर आमी हांगासर प्रवेश पास दवरले 30 आनी 100 रुपयांचे सुरवेर लोकांक हे नोवेन्स म्हयनाळी मांची हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा लोक इल्लो पातळ आसलो तरी आमी आमचें हट्ट धरूना म्हयनाळी मांची रावोंक ना फाटल्या 200 म्हयन्यांतावन हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा निरंतरी ही म्हयनाळी मांची चलोवन आसा ताचे उपरांत आमी लोकांतावन स्वंत कुशेची देणगी घेवंक सुरू केली जाल्यार ह्या 200 म्हयनाळ्या मांचेंत जमल्लो आयवज लोकांतावन 2,000 तावन चड म्हळ्यार 12,000 खर्च बसतालो 50 तावन 70,000 म्हणून तरी हर एका म्हयनाळ्या मांचे फाटल्यान 50-60,000 खर्च आसल्यार गणित गुत्तांतल्यान कळूंक बरो तितलें इंटू 200 म्हळ्यार कितलो खर्च जालो म्हणून जाल्यार आमी आज म्हणसर हे मिसांव आमी कोंकणीचें मिसांव कोंकणीचो वावर म्हणून मुखार व्हरून गेल्या आनी आज ह्या बागी सांजेर आमी 200वी म्हयनाळी मांची हांगासर चलोवन आसा हांगासर आखेर न्हय म्हयनाळी मांची मुखार वयतली 200 जालीं 400 जातलीं 460 जातलीं 1,000 2,000 तेन्ना म्हणसर ही पृथ्वी आसतली तेन्ना म्हणसर कलांगण आसतलें आनी जेन्ना म्हणसर कलांगण आसतली हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतार हांगासर म्हयनाळी मांची आसतली जर तर लोकांचो पाठिंबो आसा तर कोंकणी कला आनी कितें वाडयतली कोण जाणा मुखार हर एका हप्त्याच्या आयतारा हांगासर कोंकणीकारी आसूंक साध्य आसा आमी तुमचो आभार मानता तुमी हे दळवारेक आमकां सांबाळलां राखलां मुखारय तुमचे तावन आमी कोंकणी कलेक आमच्या म्हयनाळ्या मांचेक आदार आसयता आनी जर तर आज येदो व्हडलो लोकांचो मोग हांगासर आसा तर तुमचो मोग मानसोबान थंय आसचो तुमचो मोग कोंकणी कले थंय आसचो तुमचो मोग म्हयनाळे मांचे थंय आसचो आमकां कळटा देखून तुमकां सुमेस्तांक मानसोबान तर्फेन हांव प्रत्येक रितीन मान बागयता आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा जायते जाण फाटल्यान बसका नासतना उबे रावन हे कार्याची रूच साकत आसात सुमेस्तांक देव बरें करूं संवसारभर हें कार्य दायजी वर्ल्ड वेब पोर्टल मुखार प्रसार जाता आसा संवसारभर हे लोक पळयत आसा तांकांय आमी परबी पाठयता कलांगण कलेचें आंगण हांगासर आयिल्लो हर एक कलाकार पावन जाता हर एका म्हयनाळ्या मांचेक कनिश्ट 20 म्हूण धरल्यार 200 म्हणटाना येदोळ 4,000 तावन 5,000 म्हणसर कलाकारांनी तांची कला कलांगणाच्या वेदीचेर लोकां मुखार सादर केल्या आनी आमकां जायते संदेश वॉट्सअप मुखार जावन फेसबुकान जावन येतात कांयच नातले आमी कांयच नातले आमकां मानसोबानान कलांगणान म्हयनाळ्या मांचेक एक अवकाश करून दिलो आनी आज आमी म्हयनाळ्या मांचेक हांव सुरवात करून ह्या कोंकणी संवसारांत कांयच नातले आमी आज इतून मुनासर पावल्यांत कलांगणांत सुरवात करून आमचें पयन इतल्या वयर पावलां म्हणून जायत्या संगीतकारांनी जायत्या नाटकिस्तांनी आमकां हुगलीक उसारले आसा कलांगण मानसोबानाचें न्हय कलांगण कोंकणीचें कलांगण कोंकणी कलाकारांचें हर एकल्यांकी हांगासर तुमची कला प्रदर्शन करूंक अवकाश आसा आमचे लागीं येया आमकां संपर्क करा आमचो पाठिंबो आमचो तेंको कोंकणी कलेक कोंकणी कलाकारांक खंडीत आसतलो आनी मोगोशा न्हू ह्या कार्याक आमचे मदें मुखेल सैरो जावन गोंयांत हांव हांगासर ते आयल्यात भोमानेस्त मायकल लोबो एक विशेष कलेचे राजकारणी ते तांच्याच स्वंत खर्चार तांचे पयन जावन दी तांचे रावपाची वेवस्था जावन दी तांचे जेवपाची वेवस्था दी तांणीच माथें मारलां आनी ते आमच्या मोगान हांगासर ते आयल्यात तुमकां प्रत्येक तरान परत्याक हांव स्वागत करता आनी तांची मोठ्यान आमकां वळख दिवंक तांचोय आमी मानसोबानाचो वांगडी जय बाबा लागीं विनंती करता मोठ्यान मायकल बाबाची वळख दिवच्या सगल्यांक मायमोगाचो नमस्कार कलांगण म्हजें हांव घरचें कशें मानता गोंयांत ओदीक म्हाका तुमचो मोग हे स्वातेचो जो मोग एरीक बाबान आनी सगल्यांनी दिला आनी ताकाच लागून तुमचे पुर्वज जरी गोंयांत आयले तुमी तुमचीं मुळां विसरूंक ना आनी जावं ते मागीर JKSाचो अध्यक्ष कसले गोंयकारांक तुमी विसरनात आनी सदांच एरीक बाब म्हणटा
गोंयांतान कोणूय तरी मुखेल सोयरो येवंक जाय. आनी अशेंच हे फावटी ताणें म्हाका तसो उलो मारलो. हांवें म्हटलें आमचो इश्ट आनी गोंय विधानसभेचो डेप्युटी स्पिकर मायकल बाब लोबो हाच्या वन आनीक दुसरो मनीस तुमकां कोण बरो मेळचो ना. मायकल बाबाची ओळख करून थोडक्यानूच दिता. गोंयचो रेव्होल्युशन डे 18 जून 1976 वर्सा ताचो जल्म जालो. तो एक ल्हान फामिलींतल्यान आयिल्लो आनी ताका ताचो अभिमान आसा. तो जेन्ना शिकतालो तेन्ना ताणें एका रेस्टॉरंटार डीश वॉशर म्हूण तो प्रवेश केलो आनी आपलें शिकप करपाक ताणें ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत आयज खूद ताचीं 2 हॉटेलां आसा आनी देवान ताका बेसांव दिल्लें आसा. तो पयलेच फावट जिल्ला परिशदाचो वांगडी म्हूण निवडून आयलो. त्या उपरांत 2 फावटी कलंगूट मतदारसंघाचो MLA आनी ताका PDA दॅट इज ताचो चेअरमॅन आनी आज तो गोंय विधानसभेचो डेप्युटी स्पिकर म्हूण तो आसा. आनी ताचे खाशेलताय म्हणल्यार तो ताच्या मतदारसंघान एक डिलिव्हर कोत्ता तसलो आमदार. ताका बेस्ट MLA या यंगस्ट MLA म्हणून ताका एवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ताचे वन गोंयांत आनीक बरो आमदार आपले मतदारसंघाचे, कित्याक आतांच आमी कलंगूट मतदारसंघांत आमच्याच गांवांत जी संस्कृताय आसा ती तो आजुलेसाच्या रुपान ती प्रिजर्व करूंक सोदता. त्या संस्कृतायेचो मोगी जावं आमचे तियात्र जावं कसलेच संस्कृताय आसा जाल्यार ताचो पाठिंबो दिवंक तो केन्नाच फाटीं रावना. आनी एक म्हाका सांगचें दिसता, गोंय विधानसभेन ऑपोजिशन ना पूण ताका इतली धाडस आसा आपल्याच सरकाराचेर तो आड उलोवपाक, तो इतलो ताका धाडस आसा. आनी अशें म्हणटात सोंपयतना बऱ्या रुखाचेरूच फातर पडटात, कित्याक बरीं फळां दितल्या रुखाचेरूच फातर मारता, कित्याक तीं फळां खावपाक जाय म्हूण. आनी ताका जायते जाण उडोवपाक अशें चिंतात पूण ताका इतलो पासियेंसाचो मनीस आपल्या दुस्मानाक लेगून माये भोगान आस्त्या तोंडान घेता. आनी हाची गोवाय एरिक बाब आसा. जेन्ना तो ताच्या घरा येयलो प्रस्ताव घेवन तेन्ना ताका कशे भाशेन, एरिक बाब आमचो दुस्मान न्हू पूण ताच्या फाटल्यान एक हिस्ट्री आसा म्हजी आनी ताची, पूण आयज आमचे इश्ट आनी ताचो तुमच्या मुखार ओळख करून दिवंक म्हाका भोव मेळान भोगता. आनी एक फावट मानसभान आमचेंच सगल्यांक तुमकां परबीं देव बरें करूं. देव बरें करूं. जय बाब. आतां उलो दिता मानसभान गुरगार एरिक बाबोजेर, अध्यक्ष लुई बाब पेन, तशेंच कलांगण पिर्जेंत रॉय बाब कास्टलेनो आनी मुखेल सैर्याक हांगासर वेदीक घेवन येवच्याक. फ्रेंड्स ऑफ लॉरी तर्फेन जसो चेअरमॅन आसा मानेस्त लॉय नोरोना, तुमी दायकन वेदिकेचे शोभकार मागता. मुखेल सैर्याची 2 मोगाची उतरां. कलाच्या आंगणेन आयज हो मोठो प्रोग्राम फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स ऑर म्युजीक संगीत चड खोशी भोगता म्हाका तुमच्या मदेकात गोंयांतसून मुद्दम येयला हांव, कित्याक आय एम अ लवर ऑफ आर्ट एंड कल्चर. बाब एरिक ओझारियो आनी तेची पोतीन आनी तेचे वांगडी आमच्या घरा आयलेले एक 20-25 दीस जाले. आमंत्रण घेवन की तूं मँगलोरान यो आनी कोंकणीचे मोगी कशे आमी एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा, एक स्टेज दिल्ली आहा यंग आर्टिस्टांक परफॉर्म करपाक, तांकां तेंचे कला दाखोवपाक. आनी खऱ्यांनीच आयज तुमच्या मदेकात जेन्ना हांव हिंगा येयलो, येदे मोठे संख्येन तुमी हिंगा आहा आनी द आर्टिस्ट जे आयज पयले आमी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे आर्टिस्ट खऱ्यांनीच कावजान सान
खोशी भोगली म्हाका तुमची ही कातारां आयकोन, कित्याक गोवा आमचें मातशें चेंज जाल्लें आहा. आदीं असले आर्टिस्ट आमच्या गोंयांत आसले, आजुनूय आहा, पूण जो प्लॅटफॉर्म तांकां मेळपाक जाय, बाब एरिका असले मनीस आसपाक जाय आहा, पूण तितली तोकस घेयना. अशें प्लॅटफॉर्म करून दिवपाक आनी ही स्टेज दिवपाक म्हाका दिसता खूब मनानसून पॅशनेट आसपाक जाय. म्हणजे ही हॅज टू सॅक्रिफायस एवरीथींग. सॅक्रिफायस करचें पडटा आपलें जिवीत, सगळें आपलें पर्सनल जें कितें काम वा आपूण कितें जावंक सोदता तें सायडीक दवरून दुसऱ्यांक वयर काडप, दुसऱ्यांक प्लॅटफॉर्म दिवप, दुसऱ्यांक स्टेज दिवप, तांकां तेंचे भितर जी कला आहा ती कला भायर काडप. असलो मनीस बाब एरीक आनी तेजी आख्खी टीम, तांकां कावजान सान दिनवासता हांव. कित्याक इंडियेक जो तर तुजे असले लोक आनीक आसत, तुजे असले आनीक कलाकार आसत, आनी जे दुसरे जे धाकटुले भुरगे जे कलाकार आहात तेंचे भितर कला भितर आहा ती भायर हाडपाक जो तूं तोकस घेता, जी तूं एफर्ट्स घेता, तुजी टीम जी एफर्ट्स घेता, म्हाका दिसता असले खूब कमी लोक आमच्या भारतान आसा. आमच्या गोंयानूय आतां स्लोली कल्चर आनी हो सांबाळपाची गरज आहा. आमचे चड करून कित्याक इट्स अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी आमची गोंयान आख्खी इंडियेचो आनी वर्ल्डाचो लोक येता. आनी स्लोली आमचे भुरगे यंगस्टर्स जे आहा ते दुसऱ्या म्युजिकान भितर सरलेले आहा. तांकां डीजे म्युजीक म्हणटकच सगळे काबार, आनीक तेजे फुडें ना कांय. म्हाका दिसता असले प्लॅटफॉर्म, असली स्टेजी बांदपाची गरज आहा, स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा. आमचो कोस्ट 105 किलोमिटर्स आनी सगलो कोस्टाचेर तुमी पळयले आसतले, खूब जाण तुमी येयले आसतले. वेगवेगळे भाशेनी ट्युरिस्ट येता आनी तितून रेस्टॉरंट्स एंड पब्स आनी क्लब्स आनी नायट क्लब्स, पार्टीज जे आमी म्हणटात, नायट हिपी पार्टीज, त्यो आजुनूय पासून चालू आहा. आनी आमचे यूथ जे आहा, गोंयचे यूथ, दे गेट एट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दीस वेस्टर्न म्युजीक, स्पेशली द नायट पार्टीज. आनी हितून आमचो जो कल्चर आहा, जे संगीत आहा, ते खंय फाटीं मातशें उरलेलें आहा. थोड्या भागान आजुनूय बरें फामाद आहा, पूण मोस्टली आख्खे 105 किलोमिटर्स आमचो जो कोस्ट आहा ह्या स्वातेंचेर खूब कमी जाल्लें आहा. आनी डीजे म्युजीक व्हडल्या मोठ्या प्रमाणान प्रमोट जाता. आनी म्हाका हें दिसता की बाब एरीक आनी तेजी व्हडली टीम जो तर आमकां मेवत, धाकटुले आसतनासून ह्या भुरग्यांक आमी प्लॅटफॉर्म दीत. हांवें आतां 2-3 स्टेजी असल्यो बांदल्या आनी हांव आयज आमंत्रण दिवंक सोदतां मान सभान तुमकां, तुमचे टिमींक, तुमी येवन आमच्या गोंयकारांक, जे आमचे यूथ आहा, तांकां तुमी हें संगीत दाखोया. तांकां हो प्रोग्राम, हो सेम प्रोग्राम, येदीच स्टेज आहा आमची, हेजी करून मातशी व्हडली आहा, ही न्यू स्टेज, ज्या दिसा आमी इनॉग्रेट कोत्ता ही स्टेज कांदोली गांवांत, तुमी येवन तुमचो प्रोग्राम पयलो दाखोया. सगळी वेवस्था तुमची हिंगासून सारकी गोंय पासून येवपाची आनी परतून रावपाची सगळी आमी करतले. पूण आमचे युथाक हाडूंक सोदता हांव. सगळे आमचे चर्चीज आहा एंटायर कोस्टल बेल्टाक 105 किलोमिटर्साक, त्यो चर्चीजाक एनावन्समेंट्स करून, इवन टेम्पलांनी एनावन्समेंट्स करून आमचे सगळे यूथ रायट फ्रॉम 5 years अप टू 20 years तांकां हाडटा हांव सगल्यांक, संगीत प्रेमी आनी ऑल द अदर यूथ. व्हडलो प्रोग्राम करुया आनी तांकां दाखोवया की दीस इज हाव द पीपल फ्रॉम मँगलोर, संगीत प्रेमी, कोंकणी मोगी, तेंचो कल्चर कोंकणी तेणी खंय सांबाळल्या. आनी संगितान जे आमचे जे गायन कोत्ताय, जे कातारां म्हटल्या, म्हाका दिसता असले खूब कमी जाल्ले आहा गोंयान. आसा तियात्रान खूब कातारां म्हणटा, आमचेरूय म्हणटा, पॉलिटिशनाचेर सुबेज आहा आमच्या गोंयान कातारां. सो
असली कातारां म्हाका दिसता तुमी जर तर म्हणून दाखयत जाल्यार आमचे आहा बाब जॉय आहा आमचो एक्स स्पिकर आहा तोमाजीन काल ही स्टील ट्रायंग टू प्रिजर्व दीस कल्चर इन गोवा द कोंकणी स्टेज सॉंग्स एंड अदर थिंग्स आय फील दॅट इट वील बी अ ग्रेट हेल्प एक व्हडली आमकां व्हडलो हेल्प जातलो जर तर तुमी आमकां हे एकदां येवन दाखयशीत म्हणजे आहा सगल्याच्या मनान आहा हें जावचें टीव्हीचेर आसता पूण कोण पळयना तें सो स्लोली फाटीं उरले आमी हें रिवायव करपा खातीर तुमचो आदार आमकां जावो आनी हांव समजता तूं आमचें हें आमंत्रण आयकून घेतले आनी तुमी आमी 1 म्हयन्या पयलींच तुमकां कळयता आमची डेट खंयची आसतली ती एंड वी वील मॅच द योर डेट एंड आवर डेट्स ऑल्सो एंड द टायमिंग्स एंड थँक यू वेरी मच फॉर इनवायटींग मी ओवर हियर एंड गिवींग मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी 2 उतरां उलोवपाक म्हाका तुमी दिली आयजूच येयला हांव सोमतो डायरेक्ट हिंगा येयलो आनी तुमकां सगल्यांक हिंगा येदे व्हडले संख्येन पळोवन खोशी भोगली कित्याक कोंकणी मँगलोरान येदे व्हडल्या प्रमाणान आहा म्हणून म्हाका खबर नासलें आनी गोंयान आहा पूण आतां सगळेच जाण इंग्लीश उलयता म्हाकाय हांवूय केन्ना केन्ना चुकता हांवूय घुसपता आनी जी तुमची कोंकणी आहा आमची आनी तुमची मातशें डिफरन्स आहा तुमची म्हाका बरी लागता आमच्या गोंयान 500 भाशेची कोंकणी आहा साश्टीची कोंकणी मातशी दुसरे भाशेन आहा ते लांबून उलयता पूण तुमची कोंकणी सारकी शुद्ध आहा सारके दुदा भाशेन आनी ती आयकून आनी जी कातारां हांवें आयकली आयज तुमची संगीत खूब मनाक बरें दिसलें कित्याक आमी आख्खो दीस लोकांचेच आयकता कोण कोणा वांगडा पावलो कोण आनी कितें म्हणजे खूब भाशेचे प्रॉब्लम आसता सकाळीं 7:30 प्रॉब्लम स्टार्ट जाता म्हणजे लोकांचे प्रॉब्लम आयकपाक ते 3 बसून आयकता आमी एवरीडे 3 बसून ते आयकून तांकां सोल्युशन दिवप आसता आनी मन सारकें डिस्टर्ब्ड जाल्लें आसता आनी आयज हिंगा येवन हें कातारां आयकून सारकें मनाक शांती भोगली म्हाज्या आनी खऱ्यांनीच बरें दिसलें मनाक आनी एकदां आपोवचें म्हणून पयलोच मागता तुमचें देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक देव बरें करूं म्हाजी कोंकणी मातशी बरी ना तुमी सोजमन घेवची फुडें शिकता हांव तितली बरी ना थँक्यू गॉड ब्लेस देव बरें करूं हें कार्य फ्रेंड्स ऑफ लॉरी आनी आमच्या पोशाक पोनाकाल मांडून हाडलां लोरसुपींत मानसुबानाचो स्थापक एकलो आमचो सांगाती आज तो आमचे मदें ना ताची सेवा आमी वाखणटाव तांची एक सोबीत तस्वीर हांगासर चोडयल्ली आसा ती आतां आमचो मुखेल सेलो अनावरण करतलो हांव उलो दितां लिनाबायन मुखार येवचें मानसुबान अध्यक्षान लिनाबायक एक फुलांतुरो दिवचो आमचो मोगा असो अमीक लोटसोपींत हाची तस्वीर आतां आमी अनावरण करतले ताचो उडास ताची सेवा मानसुबाना तांणी दिल्ली देणगी सदांच आमचे सगळे उडासांत आसतली तशेंच मानसुबानाची हर एक 200 कार्य आमी छापून आसा एक दाखल्या खातीर आयचें कार्य तें ताका कुडसून त्यो प्रती उपरांत तुमकां लभतल्यो एक करड प्रती बबितोरी कारकळ हाच्या संपदपणाकाल आमी तयार केल्ली आसा ती प्रती आतां आमी हांगासर मेकळी करतल्यो ही सोबीत तस्वीर सोडयल्ली आसा आमचो कलाकार विल्सन कय्यार आनी ताकाय 2 मोगाच्यो ताळयो देव बरें करूं म्हणटा आमच्या डेप्युटी स्पीकर भोवमानेस्त मायकल लोबोन आमच्या मानसुबानाक गोंया आपयलां मात न्ही ताणें खुद जावन हांगासर येवन ह्या कार्याची रूच साकल्या आनी ह्या कार्या खातीर ताच्या स्वकुशेन ताच्याच बोल्सांतले
1.5 लाख रुपये या कार्याच्या पोषकपणाखाल तांणी दिल्यात आनी तांचो तेंको आमकां तांणी उक्त्यान दाखयलात ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगाच्यान एक मोठव्यान आमी आमच्या ह्या कार्याच्या पोशकांक मान करतले पयल्यान पयले आसात फ्रेंड्स ऑफ लॉरी हांचे तर्फेन लॉय आनी वॉल्टीन मुखार येवचे आनी आमच्या संघटकांत एक फुलां तुरो स्विकार करचो. आमकां वोट मोपान हांगासर देणगी दिते आसात. कर्नाटक एजन्सीज आसा मालक आसा भोवमानेस रिचर्ड रॉड्रिगस महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनीची 3 वाहनां थंयसर प्रदर्शन दवरलां तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. दयाकन तुमी मुखार येवचें आनी आमच्या संघटकांत एक फुलां तुरो तुमी स्विकार करचो. तशेंच हें सगळें कार्य संवसारभर प्रसार जाता आसा दायजी वर्ल्ड वेब पोर्टला मुखांतर. वॉल्ट नंदळिके दयाक तुमी एक घडी वयर येवचें आनी आमच्या तावन एक फुलां तुरो स्विकार करचो. आमचो मोगा स्वामी जॉय फर्नांडीस गोंय आमच्या डेप्युटी स्पिकराक आमची वळखन दिवंक तांकां हांगासर येवन आपोवनान ह्या कार्याक देणगी मातनी मानसोपनाक गोंया वरची वेवस्थाय केल्ल्याक तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो मोगा सो एक संकेत जावन फुलां तुरो तुवें आमच्या संघटकांत स्विकार करचो. आतां आमी वजंत्र्यांक आनी गवप्यांक फुलां तुरोतून मान करता. आमच्या समिती संदेन दायकन मुखार येवचें आनी तयार रावचें. फ्लूट वाजयत आसा आमचो मोगा असो अन्नदा प्रसन्ना पटनायक आमचो मोगा असो फ्लूट बुट्टो 1000 वरनी भारतीय फिल्मांक ताणें संगीत दिलां संगितान ताणें वांटो गेला आनी मानसोपनाचो 2011 वर्साचो जागतीक संगीत पुरस्कारान श्रेश्ठ गवपी पुरस्कारूय ताणें जोडला. मनोज जॉर्ज वायलिनाचेर आसा. एक अपूर्बाय असो वायलिनिस्ट देश विदेशांत फामाद जाल्लो तांकांय आमी आमचो मान दिता. क्लारा अरुण तुवें मुखार येवचें आनी फुलां तुरो दिवचो. ऑलिन फर्नांडीस डॉक्टर एल सुब्बू हांचे सांगता देश विदेशांत फामाद जाल्लो आमचो मोगा असो आमच्या कुटुंबांतलो जावंय संवसाराक ऑलिन फर्नांडीस आनी आमकां मोगान बाबूक आतां बन्नोतान फुलां तुरो. किबोर्डाचेर आमचो किट्टो कॅजितन डायस तो एक संगीत निर्देशक फिल्मी क्षेत्रांत फुलोवन आसा. जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कारी तांणी जोडला तांकां देव बरें करूं. लॉरेन्स येता तांकां मान. तबलाचेर दीपक राज उल्लाळ एक अपूर्बायन ताची तबला कला आमच्या मुखार तो सदार करता येत आसा. तबला मांत्रीक दीपक राज उल्लाळ. सुनील हो मान तांकां करता. बेस गिटाराचेर अपूर्बायन संगीत दिवन आसा जेरोम कुवेल्यो. एरीन बायन हो मान करीचे उपकार मागता. ड्रम्स आनी इतर साहित्य घेवन आमकां ओट आवाज दिते आसा कोंकणींतलो शिवमणी बाब सचिन सिक्वेरा. रॉनी क्रास्ता हांगा दावीद आनी गोलियात बरी दिसतात दोग जाण. आमचो मोगा असो आमचे मुखलो फुडार ईशान फर्नांडीस गिटारार ताणें सांगात दिला तांकांय आमचो मान तांणी मुखार येजय आनी नवीन लोबोतावन फुलां तुरो स्विकार करी जाय. गवप्यांनी दायकान मुखार येवचें. पयल्यान पयलें मलगडे जावन आमी सुरू करता. एरीक बाबू जेरियो तुमी मुखार येजय आनी एक फुलां तुरो स्विकार करी जाय. जें कितें सांगलां तें पाळचें. आयच्या ह्या अपुट मानसोबान कार्याक हर एका कवीच्या उतरांक ताळो आनी संगीत दिला बाबेरीक ओजेरियो. बाय हॅरियट विद्यासागर हो मान करता. बाय जॉयस ओजेरियो कोंकणी बोलें.
किशोर फेर्नांडीसान हो मान करसो. बाय शिल्पा कुटीना ओलारे अपूर्बायची गौपिन. आयरीन बाय रोमान करसो. प्रज्योत डेसा अपूर्बाय सुगवपी जायत्या चेडवांनी आज फोन करून प्रज्योताचे नंबर कितल्या दिसता. नंबर म्हळ्यार कितले पद ताचे पद कितल्या विचारला सबारांक कळीत ना तो काजारी म्हणून हांवें सांगूंक वचूना. रॉबिन सिक्वेरा आमचो रायको गोल्ड. लॉरेन्सान मान करसो. एडल्फ जयतिलक. बस कोंगणी नाही तरी आमचो कोंगणी मनीस कोंगणी गावपी. रानिको गोल्ड बाय जॅकलिन फेर्नांडीस. रॉनिक रास्ताक बरी मनशां मेळटात म्हणून तांचे म्हाका दिसना. बंगरार तळासो प्रकाश डिसोजा. मानसभान फुलता फुलता मानसभान वाडता वाडता प्रकाश ही संगीत संवसारांत वाडूनच येता. आज तो गवप्यामध्ये नक्की तेशनपर जडून आसा. बंगराळ्या ताळयाची बाय झीना पिरेरा. भितोरिलो दक्षिणेचो बायलेक सोडल्या दुसऱ्या स्त्रियांक तांणी फुलांतरो दिल्लो ना काही. उद्योनवसो गावपी बाब निहाल तावरो. आमची फुडलीं तारां आमच्या कोंकणी संगीताची मुखली नक्तीरां मुखलो फुडार सर्व आसा सर्वांक आपिता. बाय सोनाल मोंतेरो. તેને બાબાઈ નહીં એને બાબી નહીં. જેસન લોબો. અપૂર્બાઈ સોતરનો ગૌપી. બાય ડીએલ ડિસોઝા. इसुताळो येदोळो स्वामी आयकला. आनी मुखार येतात आमची तिसरी पिळगी. जिया फेर्नांडीस. अमन फेर्नांडीस. हांगासर आयिल्ल्या आयच्या संगीत संजेंत उतरां दिल्ल्या कवींक आमी मान करता. अमर चाफ्रास्वामी उडास करता. तशेंच श्रीधर कामत, युसुफ शेख, अरुणा वी कामत हांचो हांवें उडास करता. आमकां सांडून ती पेल्या संवसाराक गेल्यात. फ्रेड कुमार कुच्चिकाड आतां अमेरिकांत आसा. तशेंच आमचो मलगडो उदय वेंब्रो गोंयांत आसा. हांगासर आसच्या पैकी लॉयड रेगो ताकोडे ताणें मुखार येजय आनी एक फुलांचो स्विकार करचै. जॉसी पिंटो किन्निगोळी. जॉसी बावडो कालच बायसरलो. हांवें फोन केलो जाल्यार कालच पावता आसलो तो. कवी मेर्लिन दुद्रीक आसल्या दायकन मुखार येवचो आनी फुलांचो स्विकार करचो. आयचे कार्याचें सुकान सुत्रधार जावन अपूर्बायन कार्य चलोवन वेलां आमकां भूतकाळाक म्हळ्यार भुताच्या काळाक वचून पावोवन अपूर्बायेचो गद्दलीकन कार्य अपूर्बाय चलोवन आसा. कवी टायटस नोरोना. दोनशे म्हयनाळे मनशांक सगळे भोव कश्टांचे जाल्यार सरताव म्हयनाळे मनशांक आयिल्ल्या पैकी तेगांक आमी मान करूंक आशेता.
जायते जाण आयल्यात सर्वांक आमी पयल्याच देव बरें करूं म्हणटा आमकां संगीतांत मैनाळी मंचेंत सांगात दिल्ल्यांक आदार दिल्ल्यांक त्या पैकी तो येता मात न्ही ताच्या सांगाता कोण सैरी आयल्यार म्हयन्याच्या पयल्या येतारा सांजे हांगासर कलांगण आपूण हाडटा आमचो मोगा असो डॉक्टर PN वेगस ताणे मुखार येजय एक फुलां तोरो स्विकार करीजय. स्टॅनी डिसोजा कार्यनिर्वाहक तो येता तो नातल्यार बायलेक धाडटा दोगांय आसल्यार दोगांय सांगाता येतात पूण एक बरी गजाल म्हळ्यार म्हयन्याच्या पयल्या येतारा तो MC कान घेना. तशेंच आनी आमचो नाटक प्रेमी आसा आनी सरता आमच्या कार्यांक येता पूण तो आयज येवन बसुल्लो कळूंक कळना पूण मागीर वॉट्सॅपार ताणें ताजे संदेश उल्हास ताची प्रतिक्रिया धाडल्या पळय कळटा तो आयिल्लो म्हणून. बाब जेरी कॉन्सेसो आसा की आसतलो देव बरें करूं सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्याक तुमी आयल्यात आनी 7 पदां आसात बेगीन ती काबार जातली सगळ्यांनी 8 पदां आसात सर कार्य आपूट मानसोबान साकी जाय ताचे उपरांतच घरा वच जाय अशें हांव उपकार मागता देव बरें करूं. फातोडेच्या कोंब्यान श्रीधर कामतान बरयलें हें पद आसा. बरयतना तो एक तरनो कवी चाफराचो अभिमानी त्या देखून माणसोपणाचो सांगोडी जालो. 1980च्या दाखड्यांत तांणी ह्या आमच्या मोगान गोंयांत 12 कार्य सादर केल्ले आसात आनी तो एक फातोडेच्या कोंब्यान बरयल्लो मात कवीत न्ही सबार्थाने कविता बरयल्यात तांतल्या पैकी वडा पोंदा शेज म्हजी माणसोपणाच्या फामाद पदां पैकी एक. आदल्या वर्सा तरण्या प्रायरीच श्रीधर कामती देवा दिनचालो. आमचे सबारशे कवी आज आमच्या मध्ये ना म्हणली दूख आमकां आसा पूण तांणी बरयलेली सगळीं पदां अमर उरल्यांत आनी आतां हें गावंक तुमच्या मुखार येतात. हांवें वळखूच करीजे म्हणून गरज नातलेली दोगां मनशां एरिक बाब आनी जॉयस बाय कोंकणी आबोले. सोपूत आयल्या रात राजा सोपूत आयल्या फातोडेच्या कोंब्यान सुरवात केल्या कलुंगसार सोपूत आयल्या रात राजा सोपूत आयल्या पाचवे दोळे झाडांचो वर धरतली गायत मुक्ती गीत शेवणी मळब लेगीत फुकतली. पिटाईत पाचवे दोळे झाडांचो वर धरतली गायत मुक्ती गीत शेवणी मळब लेगीत फुकतली. गावक लागला भोवरो आनी वाऱ्यान दल्ला ताल गावक लागला भोवरो आनी वाऱ्यान दल्ला ताल फातोडेच्या कोंब्यान सुरवात केल्या घालूंक साथ सोपोत आयल्या रात राजा सोपोत आयल्या रात फातोडेच्या कोंब्यान सुरवात केल्या घालूंक साथ सोपोत आयल्या रात राजा सोपोत आयल्या रात
सोपण नवे फुलयतली उदेंतीची किरणां सोबीत उजवाडाचे बोट दवरून जातली भुंय परसळी सोपन नवे फुलयतली उदेंतीची किरणां सोबीत उजवाडाचे बोट दवरून जातली भुंय परसळी घासूंक लागला दर्यांनी लारांक आयल्या घासूंक लागला दर्या आनी लारांक आयल्या फातोडेच्या कोंब्यांक सुरवात केल्या घालूंक सोपोत आयल्या रात राजान सोपोत आयल्या फातोडेच्या कोंब्यांक सुरवात केल्या घालूंक सोपोत आयल्या रात राजान सोपोत आयल्या सोपोत आयल्या रात राजान सोपोत आयल्या सोपोत आयल्या रात राजान सोपोत आयल्या देव बरें फातोडेच्या कोंब्यान ह्या पदाचे पोशाख पण घेतिल्लो आसा बाब दया विक्टर लोबो आनी कोणांगी तकली फिरवाल्ल्याकल्यान आमकां सांगलें NCCन B सर्टिफिकेट काडून गेल्यार सरकारी कामां मेळटात म्हणून आमकांय पिशें आमी NCCक जॉयन जाल्या NCCक सरवल्या उपरांत आमकां एक 2 चड्ड्यो आनी 3 शर्टां आयलीं एका चड्ड्याच्या पांयान दोगांनी रिगी येत पूण आमचे देशान बारीक पँकाड ताका नाडो बांदून आमी कशें बांदताल्या पयल्या वर्सा आमच्या कॉलेजींत NCCचें कॅम्प जालें तें कशें सोबीत करून गेलें दुसऱ्या वर्साच्या कॅम्पाक गेल्यार मात्र आमकां B सर्टिफिकेट मेळटा म्हूण जालें आमी दुसऱ्या वर्साच्या कॅम्पाक मडेंतरच्या सेंट एग्रेट कॉलेजीक गेल्या तुमकां कळचें ना हांवें कॉलेज केला म्हणून तशें आमी गेल्या थंय पयल्या दिसा आमकां रेग्युलर कालेबर आसा तें जालें दुसऱ्या दिसा आमकां तांणी शुटिंगाक आपोवन व्हेलें शुटिंगाक आपोवन व्हरतना हांव शुटिंगान बरो आहलो आनी सगळें ध्यान शुटींग करचे कडेच जावचें आमकां एक 8 जाणांक वट्टूक न्हीद आयतात आनी न्हिदोन एक पांय नीट सोडीचे एक पांय 45 डिग्रीचेर असो 45 डिग्रीचेर दवरून असो मोडीचे आनी मोडल्या उपरांत ते फायर म्हणटात ते जाल्यार आमी मुखल्या ते 8 टार्गेट धरतात त्या टार्गेटींग मारीचे पयलो टार्गेट समो मारलो हांवें दुसऱ्या टार्गेटीक आनी एक बुलेट घालून पाटी ओडून लोड केली रायफल 303.303 ती बारीक जोरान पाटी मारता ती झगरूत हांगा वण धरून मारीचे तशें म्हणटना हांवें ह्या सगळें ध्यान म्हजें टार्गेटीचेर गेलें आनी हे 45 डिग्रीचो पांय म्हजो 35 डिग्री जालो अशें म्हणटना ते दिल्लीचे पुरा हिंदी उलयताले ताणें ते समा करना ताणें आराम पडून दाखोवचें ताणें तितलेंच जोर करना ताणें म्हज्या पांयाच्या पोटरेचेर तेज्या व्हडल्या शुजान ती एक खोट घाली ताणें खोट घाल्ले तक्षण हांवें हांगा टार्गेट धरल्या मात्र ती म्हजी कंप्लीट चुकली टार्गेट हांवें तक्षणांत ट्रिगर ओडलें घोड ओडले तक्षण म्हज्या मुखार एक 3 मिटराच्या मुखारच बुलेट अंतू रिगलो मातयेन रिगलो तक्षण ओडलो आवाज साडान इतली माती थंय तावना न्हिदूळ उठली बारी पावरफूल रायफल ती अशें म्हणटना हे उरलेले म्हणजे सांगात तिसल्यान ते गिसल्यान 4 जाले पुरा बेले थाळी वाडल्यो सगळें मोडच मोड धुळीचें मागीर त्या दिसाच्या पांयाची दूख सांजे मुसर नारली काणी मुखारून वता सूर्य गेला पलतडी चंद्र आलतडी उदय बेंब्रेने बरयला कोंकणीचो एक फामाद कवी मलगोडो कवी कोंकणी गोंयचो चळवळीकार कोंकणीच्याच नांवान विधानसभेचो सांदो आनी जायत्यो ताणें कविता बरयल्यात ताच्या कवितेक माणसपणान ताळ्या आनी संगीत दिलां आनी ती पदां गायल्यात सूर्य गेला पलतडी चंद्र आलतडी एक भोव नाजूक आनी बरें पद गावंक तितल्याच नाजूक ताळ्याची शिल्पां आमच्या मदें आयल्या जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्काराची श्रेश्ठ गावपीण तिका मेळ्ळ्या वोलारे संगीत आल्बम तिणें रचला आनी तो भोव फामाद जाला ताच्या उपरांत ला विडा आयला अशें कोंकणीन 2 संगीत आल्बम ताणें दिल्यात आनी दोनूय फामाद जाल्यात
वोलारे नांवान जायतीं संगीतकारीं तांणी प्रस्तूत केल्यांत आनी कोंकणीच्या मट्टाक तांचें संगीत उंचायत आसा. कोंकणी तितली ग्रेस्त केल्या त्या देखून बाय शिल्पाक आमी चेपे उखलता. शास्त्रीय संगीत ती परतून शिकता आसा आनी आतां तुमकां प्रस्तूत करता सूर्य गेला पलतडी चंद्र अल्तडी म्हणच्या खातीर बाय शिल्पा कुटिनो. सूर्य गेला पलतडी चंद्र अल्तडी आमोरी आमोर पिकी याद घडी घडी. सूर्य गेला पलतडी चंद्र अल्तडी आमोरी आमोर पिकी याद घडी घडी. सूर्य गेला पलतडी. पंचवाचार शेतार लार सूर तुझो येता येता मंदवास घेऊन आस येऊन लागी वता वता. पंचवाचार शेतार लार सूर तुझो येता येता मंदवास घेऊन आस येऊन लागी वता वता. शांतनी साळकांतणी तू नासून मोने कळे. शांतनी साळकांतणी तू नासून मोने कळे. पळतानी भरून दोडी पारव्याची जोडी. सूर्य गेला पलतडी चंद्र अल्तडी आमोरी आमोर पिकी याद घडी घडी. सूर्य गेला पलतडी. आंब्यार सवर फुलार भवर जीव जाता पिसो पिसो कोगडे सो उल्यार ओलो एक सुरो कसो कसो
भरपूर सुरू केला पलतोडी या पदाचे पोषक पण घेतला बाबा अरुणराज दोद्रीक आणि 15,000 रुपये देऊन तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी काणी मुखारून वेता. दुसऱ्या दिसाच्या सांजेर शूटिंग आनी परत जाल्या उपरांत आमी कॉलेजीक पावल्या. कॉलेजीच्या सांजेर नावून आनी परत जाल्या उपरांत आमकां त्या दिसा सांजेर कल्चरल प्रोग्राम्स म्हणून आसतात. त्या कल्चरल प्रोग्रामाक बसल्या आनी इन्स्ट्रक्टर पुरो उलयते आसात. दुसऱ्या दिसाच्यो गजाली काले सांगाचे त्यो सांगते आसात. आनी ती रात इल्ली काळकी रात. म्हज्या फाटल्यान तुमकां चंद्र दिसता. त्या दिसा चंद्र नासलो आनी थोड्याच वेळाक करंट गेलो. करंट गेल्ले तक्षणा त्या NCCच्या भुरग्यां पैकी कोणेंक एकला पुणे गेल्ल्यान एक फातर हिंसून काण मारलो. तो मारलो खंय म्हणून ना, ताणें मारला भोवशात ताकाय सकाळीं कोट पडला की काय म्हणून म्हाका खबर ना. खंयच्या गिरागान ताणें मान सोडला. तो मारलेलो एका इन्स्ट्रक्टराच्या 2 दोळ्यांच्या मदें नाकाच्या ह्या कुशीन पडलो आनी नाकाच्या कुशींतून बळा रगत देवंक सुरू जालें. तितल्यार करंट आयलो. आतां मारलेल्यान एका पुता कडेन सांगू ना ताणें मारला म्हणून. आनी विचारलें हें आतां कोणें मारला कळाचें म्हणून. ताणें विचारलें कोणें मारला सत्संगा काय हें करना म्हणून. पूण आमचें सकाळीं जावन हारामपण पळयलो कोण पाती येता. हें कांय करना म्हळ्यार पातयेवचे गजाली. कशें गेलें रे सांगना. मागीर एक लाग तापोवन ताणें विचारूंक सुरू केलें तुज्या इश्टान घे तुज्या इश्टान घे म्हणून. कोणाक गोत्त आसल्यार सांगता आसले पूण कोणाकय खबर ना आनी मारलेली. आनी ताणें त्या राती आमकां कालें केलें आनी आमी कित्या खातीर सांगूना म्हणलें काणी मुखारून वेता. आतां 11वें पद बिंडा तुज्या गाला वेली चाफरा देखो आसताना बरयलां. गांवक येतात 220 भुरगीं जेसन आनी सोनल. जेसन सेंट अलोयसियस कॉलेजींत फर्स्ट PUC शिकता. शास्त्रीय संगीत शिकता. म्हजो ताळो गायतलो दायजवळ टीव्हींत मुसल्या पावंड्यार तो आसा. माणसोबाणांतल्या शिबिरांतले एक तालेत एक फुडार बरो आसा. सोनलाच्या हांवें पटल्या दिसांनी दायजवळाचेर तर रामपम पळयलें. ताच्या बापाय सांगता बारी सोबीत एक ताळो आसा. इंजिनियरींग शिकता. निट्टेच्या कॉलेजींत ENC करता. सुनील मोंतेरोची दिद्दू आसा. सुनील मोंतेरो मॅस्कॉमांत इंजिनियर जावन आसा आनी एक बरो ताळो आसा. बरो गावपी आसा. माणसोबाणाच्या सगळ्या कामांनी आनी माणसोबाणाच्या समितीन तो आसा. आनी सोनाली माणसोबाणाच्या शिबिरांतल्यान तेंकतालेंत. आनी आतां हांव तुमकां प्रस्तूत करतां बिंडा तुज्या गाला वयली एक फामाद पद गोंयच्या खातीर जेसन लोबो आनी सोनल मोंतेरो. तुझ्या गालावली बेडा फोडूंक उड्डालो. तुझ्या गालांची तांबसाण कशी हाताक म्हज्या लागली ना. हो लागली ना. बेटा तुझ्या पोल्यावेली फोडूंक मोगा उड्डाताना. तुझ्या पोल्यावेली फोडूंक मोगा उड्डाताना. तांबसाण तांची सांग कशी हाताक म्हज्या लागली ना. तांबसाण तांची सांग कशी हाताक म्हज्या लागली ना. लागली ना. मोग मुझ्या काळजात आसा तोंडारू देना
तोंडारू देना मोग मुझ्या मनात असा उतरांचा दाना सागोर मोगा मै पासाचो तू मुंचिंतून उपेताना सागोर मोगा मै पासाचो तू मुंचिंतून उपेताना मेकळ्या मोगाची साई शेळे कुडीत म्यान भोगली ना मेकळ्या मोगाची साई शेळे कुडीत म्यान भोगली ना मोग मुझ्या काळजात असा तोंडारू देना मोग मुझ्या मनात असा उतरांचा दाना मोग मुझ्या काळजात असा तोंडारू देना मोग मुझ्या मनात असा उतरांचा दाना मोग मुझ्या काळजात असा तोंडारू देना मोग मुझ्या मनात असा उतरांचा दाना ओ तुझ्या गालावरी बेंडा फोडून उड्डालो तुझ्या गालांची तांबसाण कशी हाताक मुझ्या लागली ना हो लागली ना लागली ना लागली ना बिरंडा या पदाचो पोषक असलो बाब स्टॅनी अल्वारीस 26,000 दिवन त्याने पोषक पण घेतला स्टॅनीच्या तर्फेन स्टॅनीच्या पतीनेन सीमा अल्वारीसान फुलांचो रोगीचे अशे उपकार मागता स्टॅनीक आमी देव बरें करूं म्हणटा म्हजी काणी मुखारून वेता त्या राती आमकां ड्रील करचें पुराय लक्षणां दिसल्या उपरांत ताणें ग्रील केलें आपयलें आनी म्हणाले आमी तुमकां खंयच्याय कारणा खातीर कश्टी ना कोणें फातर मारला सांगाचें एक लाख आपोवन 15-20 मिनटां जाल्यार कोणी एकलो तोंड सोडिना आनी तांकां कळ्ळें ही जावची गजाल न्ही हांकां पनिशमेंट दिवचें मिलिटरीचें एक सिस्टम आसा त्या प्रमाणे तांणी सांगलें दुसऱ्या वर्सा आमकां चड्डी वचून पेंटां मेळ्ळ्यांत आनी म्हळें तुमी आतां मुखल्या 5 मिनटाच्या भितर वचून भायर सरोन सकयलेचें आनी आमी तिसऱ्या माळयेर रावताल्या एका कुडांत 10-15 जाणांनी रावचें आमी वयर वचून पॅन्ट घालून शर्ट घालून तें भितर घालून ताका एक बेल्ट बांदीचें माता एक टोपी दवरचें आनी तें घालून शूज घालीचे तितल्या भितर घालून येजे जाल्यार 5 मिनटां पावनात आनी तांतल्या तांतू हांव इल्लो भायर सरोन तिके पाटींच अशें म्हणटाना सकयल त्या भितर दुसऱ्या माळयेर एकलो इंस्ट्रक्टर आसा ताणी एक लाख काण उडयतात म्हाका तांणी ते घट्ट आसा आमी अशें आसल्या आतां कांय उडलें ना अशें काण उडयलें कार हांव मुखल्या वणटीक मारलो मारून एक पटी एक तकली गुलाबरी जाली मागीर देंवन सकयल आयल्या तक्षणांत तांणी सगळ्या ग्रावंडाचेर सादारण एक 15-20 रावंड काडयले मागीर परतून आपण विचारलें कोणें फातर मारला सांगा म्हणून कोणीय सांगतालें नात परतून तांणी आमकां त्या राती सोडून 9 किलोमिटर
त्या मेन रोडांतल्यान दवंडायला आनी दवंडान न्हू पण ते 3 वरां म्हणून दवंडावन पाट्यान परतून विचारलें कोणें मारलो सांगा म्हणून. पूण हें पळयल्या उपरांत मारलेलो खंयच्याय कारणा खातीर सांगचो ना. ताणें सांगलें ना आमी सांगलें ना आनी ती काणी मुखारून वेता. दुसऱ्या दिसा कथें जालें तें मागीर सांगता. फ्रेड कुमारान एक पद बरयलां रात दीस. हें पद गांवक येतात बाय झिना पिरेरा आनी बाब प्रकाश डिसोजा जोड्यां पैकी एक अप्रूप जोडें कोंकणीच्या संगीताचें एक कॉम्बिनेशन. कोंकणीचो मोहम्मद रफीक म्हणून प्रकाशाक वळखतात आनी झिनाबाई तशेंच गायन करच्यांत आनी सादर करच्यांत बारी हुशार दोनांती. मानसोबाण बायल आशो कोंकणी दर्शन सोबाण सांज अशा संगीत कार्यांनी तांणी दोगांनी संगत प्रदर्शन दिल्यान. आतां हांव तुमकां प्रस्तूत करतां बाब प्रकाश आनी बाय झिना पिरेरा. रडता काळीस तुझो सांगात नासताना. रात दीस रडता काळीस तुझो सांगात नासताना. सुटला सोंगाण धांवता शिंतीत तुझो उगडास धोसताना. सुटला सोंगाण धांवता शिंतीत तुझो उगडास धोसताना. रावलेर बांदलें तुका म्हाका रावूंक व्हडे आशेन. रावलेर बांदलें तुका म्हाका रावूंक व्हडे आशेन. गेलोय खंय तूं मोगा बांदप सोजून रावताना. गेलोय खंय रात दीस रडता काळीस तुझो सांगात नासताना. रात दीस रडता काळीस तुझो सांगात नासताना. सुटला सोंगाण धांवता शिंतीर तुझो उगडास धोसताना. सुटला सोंगाण धांवता शिंतीर तुझो उगडास धोसताना.
मोसुजियेत कोसो ताची राणी नासता मोवा मोसुजियेत कोसो ताची राणी नासता जियत कूड कशी तिचोत मोह नासताना जियत कूड कशी तिचोत मोह नासताना रात दीस रडता काळीस तुझो सांगात नासताना रात दीस रडता काळीज तुझो सांगात नासताना सुटला सुंकाळ धांवता शिंतीर तुझो उगडास दोस्ताना सुटला सुंकाळ धांवता शिंतीर तुझो उगडास दोस्ताना देश या पदाचे पोशाख पदरलो आसा मानेस्त सिरील पायस आनी 25,000 दिवन हाचें प्रायोजक पण जोडलां ताचे तर्फेन ताची कझीन भयण बाय विनया कुटीना हो मान स्विकार करता. फांत्यार 3 वरां म्हणसर धांवल्या उपरांत आमी पाटी आयल्या. ताच्या उपरांत आमकां सवालां विचारन 4 वरां म्हणसर आमचो मांडो केलो जाल्यारय ताच्या नाकाक फातर मारलो कोणें म्हणून कळ्ळेंच ना. 4 वरांक आनी जायना म्हणून त्या तेनकाच्या हारामी इन्स्ट्रक्टरांनी आमकां आनी न्हिदोंक सोडलें. 4 वरां न्हिदल्या पूण 6 वरां उठाचे. 6 वरार परतून उठल्या. 6 वरार उठोवन सकाळींची परतून कळल्यो पुरा परिस्थिती आमच्यो आसल्यो त्यो पुरा जाल्यो. ताच्या उपरांत ब्रेकफास्ट जाली. ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत आमी रुमाक वचून परतून आनीक वस्तूर घालून येचे. आमी चिंतलें आनी हें जावची कामां न्हय. त्या सेक्रेड हार्ट इश्क कॉलेजीच्या मुखल्यांतल्यान एक राज रस्तो पसार जाता. तो उतरून गेल्यार इगर्ज मेळटा. इगर्जेच्या देव्या कुशीन एक आतां हॉल जाला. तेणें पुरा एंडेचीं झाडां आनी शेंब्याची बोली हाडली. हांवें रत्नाकरान प्रवीण शेट्टीन काशीनाथान अशें सांगता मेळून आमी पुरा त्या एंड्याच्या झाडां मदें शेंब्याच्या बोल्यांत रिकल्या आनी माथ्याच्या पंदा एक फातर धरलो. ताचे वयर एक टोपी धरली आनी सुसेगाद न्हिदल्या. ती न्हीद अशी पडली त्या दीस आमकां मारून गेल्ल्या बरी. आनी त्या न्हिदेंत सांजेर एक 4-4:30 जाताना त्या बोल्यांतले सदां उमले पुरो आमच्या तोंडाचेर नाकाचेर दोळ्यांचेर पुरो सरतात. थोड्यांक साबले अशें जाग जाली. जाग जाताना पोटान चिरको पडल्या बरी भूक लागल्या आनी भायर वचूंक कितें म्हणल्यार आमकां पळयल्यार ते परतून धांवडायतात. अशें म्हळ्यार आमी थंयच बसल्या. मागीर एक 5:30 वरां जाताना सांजेच्या 9 सोडचो वेळ. त्या वेळाचेर आमी कशेंय माथ्याक एक टोपी धरून दुसऱ्या जाग्यान पाटी आयल्या. येवन आमच्या कुडाक गेल्या नाल्या आनी त्या सांजेचें कार्य तशें जालें. पाटी आयल्या उपरांत आमच्या गांवच्या भाशेन सांगचें जाल्यार ती बी सर्टिफिकेट जायचें म्हणून गेल्ल्या. ह्या सर्टिफिकेटाच्या रांडेक सुळे व्हरून देवळे आमी वचोंकूच ना ताच्या पर्यंत एनसीसीक. पूण एका दाळा वयती एक गाळ आसा आमच्या गांवांत ह्या सर्टिफिकेटाच्या रांडे सुणे व्हरून दी म्हणून आनी आमी सर्टिफिकेट काणगोवना. पण आतां सर्टिफिकेट काण गेल्ली जाल्यार म्हाका सरकारी काम मेळटें. सरकारी काम मेळ्ळें जाल्यार हांव धाकटा कामाक खंडीत येतो ना. हांव भोवशा कोडयाळचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जाल्लो जाल्यार तुमकां हांगा सूत्रधार नासलो. तशें एका लेवलार हें बरेंच जालें म्हणून हांव चिंता. आनी आतां मुखलें पद आसा चिंता सदां मेल्विन रॉड्रिगसान बरयलां. काजिटंडायस तुमच्या मुखार किट्टू मोगान गांवक येतलो. गांवको चेडो आल्बमांतलें अनुप जालोटान गायिल्लें पद. काजिटंडायस एक बरो कीबोर्ड खेळगाडी. संगीत रचता, संगीत सजयता. माणसोपणाची वज्रा मोतया ही संगीत आल्बमाची संगीत सजवणी ताणेंच केल्ली आसा.
बेंगळुरांत कन्नडा फिल्म शेतांत वावर करता. काजीटान एक बरो गावपी वय पूण वेदीर ताणें आज पयले पोटी गावचें उडास दवरा. जागतीक संगीत पुरस्कारांत बेस्ट म्युझिक अरेंजर म्हणून 3 फावटी ताका प्रशस्ती मेळ्ळ्या आनी म्हळ्यार विजेत जाला तो. आनी 13 वर्सां हांव कन्नडाचो फामाद संगीतकार, संगीत निर्देशक, हंसलेखा हाचे सांगात हांव असिस्टंट म्युझिक डायरेक्टर जावन काम करता. तुमकां खबर आसूं दी मस्त कडेन हंसलेखा काम करना तें सगळें काम काजीटान करता पूण असिस्टंट म्युझिक डायरेक्टर म्हणून नांव घेता. आनी आतां हांव प्रस्तूत करतां चिंता सदां ह्या सोबीत पदा खातीर आमच्या मोगाचो किट्टू काजीटन डायस. चिंता सदा मन मुझे विसरून तुका चिंता सदा चिंता सदा मन मुझे विसरूं तुका उगडास तुझो किंचून सोडताना नोवीस आखरी पालेवन येता चिंता सदा चिंता सदा मन म्हजे विसरूं तुका उगडास तुझो किंचून सोडताना नोवीच आखरी पालेवन येता चिंता सदा मन मुझे सांजे वेळा सांजे वेळा प्रशांत हव्या ओढतान बसता सांजे वेळा सांजे वेळा प्रशांत हव्या ओढतान बसता
रंगाळ फुलांक सोयता सोयताना पांतयेची याद उसून येता रंगाळ फुलांक सोयता सोयताना पांतयेची याद उसून येता नवीच आखरी पालेवन येता चिंता सदा चिंता सदा मन म्हजे विसरूंक तुका उगडास तुजो किंचून सोडताना नवीच आखरी पालेवन येता चिंता सदा मन म्हजे म्हज्या ही एक सजा कित्याक मेळ्ळी जिणयेंत म्हज्या ही एक सजा कित्याक मेळ्ळी चिंतून चिंतून लाचार जाला केन्ना म्हजें मरण येता चिंतून चिंतून लाचार जाला केन्ना म्हजें मरण येता नवीच आखरी पालेवन येता चिंता सदा चिंता सदा मन म्हजें विसरूंक तुका उगडास तुजो किंचून सोडताना नवीच आखरी पालेवन येता चिंता सदा मन म्हजें चिंता सदा या पदाचे पोशाख पावन घेतिल्लो आसा मानेस्त एल्विन वेगस 27,000 दिवन ताणें ह्या पदाचें पोशाख पावन घेतलां ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा किट्टून पयल्या परी पावटी वेदीचेर गायलें अशें तुमकां दिसलें गे मुखलें पद आसा म्हाका कळना आनी हें पद बरयलां मेल्विन रोड्रिगस हाणें गावपी अन्नद प्रसन्ना पटनायक फ्रॉम ओडिशा ओरिस्साचो तो बुट्टो म्हणून कन्नडा फिल्म शेतान नावाडीक आमी वज्रामत्या एक संगीत आल्बम माणसपणान केल्लो
तांतू म्हाका कळना हें पद बुट्टोनूच गायिल्लें आसा. तो एक गावपी म्हणून संवसार वळखना तरी तुमी आतां आयकतना तुमकां कळटलें कितलो सोबीत करून तो गायता हाची तुमकां खबर जातली. कन्नड फिल्म संवसारांत एक व्हड नांव ताचें. तो एक अपूर्व असो पिर्लू खेळगाडी तुमी पळयलें आसतलें. जागतीक संगीत पुरस्कारांत ताणें एकच म्हणल्या पदाक बरो गावपी श्रेश्ठ गावपी संगीत पुरस्कार ताका मेळ्ळा. मायभास ओडिशी तरी कोंकणींत इंग्लिशान बरोवन कोंकणीन पद गायता आनी आतां इंग्लीश म्हळ्यार रोमी लिपीन बरोवन पद गायता. आतां तुमी बुट्टोक आयकचें. आयकल्या उपरांत तुमी म्हाका सांगाचें. आतां हांव प्रस्तूत करतां अन्नदा प्रसन्ना पटनायक मोगान बुट्टो. म्हाका कळना मुझे हें गीत खंयसर शिपडून गेला तुज्या ओंटांनी मोगाळी उमेद भौशा सोदीत रावला म्हाका कळना मुझे हें गीत खंयसून सिपडून गेला तुज्या ओंटांनी मोगाळी उमेद भौशा सोदीत रावला म्हाका कळना मुझे हें गीत खंयसर शिपडून गेला तुज्या ओंटांनी मोगाळी उमेद भौशा सोदीत रावला म्हाका कळना अमृत तुझे दुःख सदाचे आज लिपून गेला अमृत तुझे दुःख सदाचे आज लिपून गेला गीत में गेले बुजगुण घेऊन वंशा आस्यानी रावला अमृत तुझे दुःख सदाचे आज लिपून गेला गीत में गेले बुजवून घेऊन वंशा आस्यानी रावला म्हाका कळना मुझे हें गीत खंयसर शिपडून गेला तुज्या ओंटांनी मोगाळी उमेद भौशा सोदीत रावला
केसांचे फूल सदाचे आज जोडार उरला तुझ्या केसाचे फूल सदाचे आज झाडार उरला गीत मनांतले झाडा भोवती भौशा पारोत रावला तुझ्या केसाचे फूल सदाचे आज झाडार उरला गीत मनांतले झाडा भोवती भौशा पारोत रावला म्हाका कळना मुजे हे गीत खंयसर शिपडून गेला तुझ्या ओंठांनी मोगाळियो मे भौशा सुदीत रावला म्हाका कळना म्हाका कळना ह्या पदाचो पोशक आसलो आमचो कवी टायटस नरोना 25,000 रुपये दिवन तांणी ह्या पदाचें पोशक पण घेतलां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ही टायटसाची आईची काणी बुट्टो देव बरें करूं देव बरें करूं म्हळ्यार थँक्यू न्हय गॉड ब्लेस यू हांव भारी प्रयत्न करता हें पद म्हणोंक म्हाका कळना म्हाका सत्य हें पद म्हणोंक कळना I'm boy from Odisha, staying in Bangalore, singing Konkani. I know. Thank you. So great. जोस्सी किन्नीगोळीच्या परिसरांतलो एक कवी तो बरो कवी आतां पूण म्हज्या बरेन जाला तोय बरयना आमी बरयना पूण आमकां आनीक एक कवी म्हणून मानतात देवाच्या दयेन जोस्सेच्या पदां पैकी चड फामाद गावंगो चेडवा म्हजो गावंगो अनुप जालोटान गायिल्लें पद तांतल्यांच एक पद आसा म्हजो मोगाळ गांव आनी आतां हें पद केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव हें पद गावंक आमच्या मुखार येता कोंकणीची मंगळुरांतली उशा उत्तप ती उशा उत्तप दोन कारणां खातीर एक तशीच गायता दुसरी ती इल्लीशी उशा उत्तपा बरी दिसता पूण ताच्या की चड गोंयांत बाय लोना आसा तशें बाय लोना बरी ती गायता तिच्या संगितांत एक स्पिरिच्युअलिटी आसा आध्यात्मिकता आसा हांवें पयिल्लें लोनाक पळयता म्हणसर म्हाका तशें भोगलेंच ना हांव चिंता लोक कित्या ह्या संगिताच्या असोय मोगार पडटा ती पयलें एक 4.5 फूट आसा ती लांब पूण ती अशी वेदीक येवन ताणें ताळ्यो काडटना म्हाका बगलें ह्या संगितांत कसली एक आध्यात्मिकता आसा तशेंच आमच्या जॅकलीन फर्नांडीसा कडेन आसा हें जॅकलीन फर्नांडीस श्रीलंकाचें न्ही हें आमच्या वलेन्शियाच्या कुशीचें कोडियालचेंच आनी तिका 4 राणी कोगळू बिरुद लाभला तें लाभचें जाल्यार एरीक बाबान सदांच तिका तालास करून हाडला पटलान पडोवन तासला पूण कितले तासल्या उपरांत ती मात आनीक उशा उत्तपस आसा ती खुशेची गजाल इंग्लीश आनी हिंदी पदांनी गायता जॅकलीन बेजार करनाका इल्लें तमाशे करचे माया मोगान तूं आमच्या बारी मोगाचें चेडूं त्या देखून फादर मुल्लार संस्थांत ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंटान तें काम करता आनी तिका कोंकणी संगीत संवसाराक वळण हाडल्या एरीक बाबाक हांव परबी पाठयतां आनी तिणें सबार वेदींनी आपलें संगीत प्रस्तूत केलां आतां तुमच्या मुखार हांव प्रस्तूत करतां ह्या सोबीत पदा खातीर सोबीत बायक जॅकलीन फर्नांडीस
केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव 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 ना दुबळो ना गिरस्त सगळ्यांक घेरी सदां फेस्त ना पिडा ना ख्यास्त खाऊन जेवून सगळे स्वस्त ना सुख ना दूख ना सोलवणी ना जीक ना राग ना मोसोर सगळ्या तोंडारसून तो सासोर केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव 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 ना सूर ना सोरो ना सिगरेटी धुरो ना जाती कातींचो दोरो ना घडींच्यो मेरो ना पयशे ना बँकान कुमके हातच एकामेकान ना पोलीस ना कोण ना पातका जुलूम केन्ना तरी असो जावं म्हजो मोगाळ गांव 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 देव बरें करूं म्हजो मोगाळ गांव ह्या पदाचें पिल्याद पंजडूल आसा आमचो मोगा असो कलांगन पिर्जेंत भोवमानेस्त रॉय कॅस्टलिनो 50,000 रुपया दिवन ह्या पदाचें पोशाक पोंतांनी जोडलां ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव हें आतां निमाणें पद ताच्या पयलें भावेरी काका आनी सगळ्या मांड सबाणाच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा मस्त वर्सांच्या उपरांत एक भोव सोबीत अपूट संगीत कार्य आयकल्ली तृप्ती भोगली सगळें संगीत ताच्या वाजांत्री प्रस्तुत केल्ली रीत अशें जालें आमी वेळ उतरोवन 10 मिनटां 15 मिनटां चडच गेल्यां तरी लोक आनी उठोना म्हळ्यार आमकां अंदाज जाता हें कार्य कितलें बरें आवडलां गे म्हणून आतां निमाणें पद परतून मांड सबाण म्हळ्यार कितें हें तांणी मात्र म्हणचें न्ही तुमचे लागीं म्हणूंक लावचें एक दुसरेच अत्वत्व संवसार उक्तो करून दितले आनी आतां हांव प्रस्तूत करतां बाय झिना बाब प्रकाश बाय जॉयस आनी बाब एरिकोझेर तुमच्या मुखार प्रस्तूत जाता
मांड सोबाणाचें निमाणें पद तें पयलें पद वय मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणून नाका तुमी आमेन येणा या निमाण्या पदाचे पोशाख आसात बाब रेमंड डिसोजा दिल्ली तावन तांणी 10,000 रुपये दिल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा बाब रॉबर्ट पिंटो वेलेन्सिया 15,000 डॉक्टर PN वेगस 10,000 डेनिस डिसिल्वा 10,000 एरिक बाबा झेरियो 5,000 हॅरिट विद्यासागर 10,000 अरुण राज उद्रिक 5,000 जेरी मोंतेरो अमिगो 5,000 लॉयड ट्रेगो 5,000 लुई बापिंत 50,000 दायकन आमचे पोशाख आसल्यार उबे रावा आमच्या तांक एक मोगाचो फुलांचो स्विकार करा समेस्ताक आमी आमच्या पोशाखांक ह्या कार्याक आपट मानसोबानाक आदार दिल्ल्या समेस्ताक आमी देव बरें करूं म्हणटा बाब रेमंड डिसोजा डेली लॉयड रेगो जेरी मोंतेरो किणकुळ्यांची गणा गणा पायसणाची जणा जणा किणकुळ्यांची गणा गणा पायसणाची जणा जणा उतर ताका मेळयत ती मांड सोबाण मांड सोबाणा मांड सोबाणा सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणा नाका तामी नेणा म्हणटा ती मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणा नाका तामी नेणा संतोषाचे सरीक म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा संतोषाचे सरीक म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा मांड सोबाण म्हळ्यार कितें म्हणा नाका तामी नेणा संतोषाचे सरीक म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा संतोषाचे सरीक म्हणा मांड सोबाणा ती मांड सोबाणा मांड सोबाण मांड सोबाण मांड सोबाणा मांड सोबाण मांड सोबाण मांड सोबाणा संतोषाचे सरीक म्हणा मांड सोबाणा कवितेक नवरो म्हणा मांड सोबाणा वाजपताला खोकाल म्हणा मांड सोबाणा तांचे लगीन घडता तेन्ना मांड सोबाणा आमी मांडार 4 बोडा मांड सोबाणा मुखार तुमी महासणा मांड सोबाणा आमचो मोग घडा तेन्ना मांड सोबाणा मांड सोबाण मांड सोबाण 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 इंस्ती मांड सोबाण देव बरें करूं देव बरी रात दे